Honorable members, Honorable Speaker. Speaker sir, Speaker sir, under Rule 49(1) of the Rules of Procedure of Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I may be permitted to add the annexure to LAQ number 12, which is voluminous. Under Section 49(2) of the Rules of Procedure of Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to postpone start LAQ 1A and 7A to 1st August 2024. स्पीकर सर, एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहा आणि मुखेलमंत्र्याचे हांव चड नदरेक हाडूंक सोदता. आयचे सगळे पेपर जे आयल्या ते पेपरान तुजें अनाउन्समेंट आयला की स्ट्रे डॉगा खातीर तूं 3 म्हयन्यान पॉलिसी करतलो म्हणून. स्पीकर सर, म्हजे कडेन एक हें आहा, गॅझेट आहा, गॅझेट डेटेड 6/7/2023, म्हणजे 1 वर्स पयलीं, जंय तुमची पॉलिसी तुमी अनाउन्स केल्या 1 वर्स पयलीं ही पॉलिसी ऑलरेडी जाल्या. स्पीकर सर, हाजेर हांव तुजो फॉल्ट करना, हांव तुज्या ब्युरोक्रेसीचो फॉल्ट करना. 2 वरां आमी उलयले स्ट्रे डॉगाचेर आनी कितें म्हणलें आमी की पॉलिसी करची म्हणून. एक हायकोर्टाचें पिटिशन आशिल्लें, रीट पिटिशन नंबर 331 of 2021, हेमंत बाशिन वर्सीस द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, हाजी 23 सप्टेंबर 2022 ऑर्डर जाल्या, जंय तुमकां म्हणलें की तुमी पॉलिसी करात. मागीर तुमी पॉलिसी केली 6 तारखेक 6 जुलय 2023, म्हणजे 1 वर्स पयलीं. तोच मुखेलमंत्री आहा, तोच निलकंठ हळदणकर आहा, तोच चीफ सेक्रेटरी आहा आनी डायरेक्टर चेंज जाला आसत. पूण डायरेक्टराक खबर आसपा जाय न्ही स्पीकर सर. यू हॅव टू टेक एक्शन, यू सस्पेंड द डायरेक्टर. हें कितें जाल्लें जाल्यार 2 वरां आमी उलयले स्पीकर सर हाजेर. एंड आय वील प्लेस दीस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. बिकॉज इतले अशी अन्याय आसूंक शकना. आज सगळे न्यूजपेपर गोंयचे फ्रंट पेजीचेर कॅरी करता की स्ट्रे डॉग पॉलिसी आमी करतले म्हणून. ऑलरेडी पॉलिसी आहा. अबे घे अजूनही कितें ऍड करपाक जाय त्या पॉलिसीन जाल्यार ना कांय ना. ती एड तुवें हायकोर्टान दिल्ली आहा. स्पीकर सर, कंप्लीट पॉलिसी आहा स्पीकर सर. हे आमचे राम भरोसे चल्ला सरकार. इम्प्लिमेंट पॉलिसी कॅनॉट बी डन एज अन आय वॉश स्पीकर सर. आनी अशें म्हळ्यार इग्नोरन्स इज ब्लीस म्हणून चलना. हे ऑफिसरांचेर एक्शन जावंक जाय. हांव मागता ऑफिसराचेर एक्शन. हेच्या पयलीं डिस्कशन जाल्लें टिंटेड गाडयांचेर. टिंटेड गाडयो आमच्या असेंब्लीच्या प्रांगणान जाता आनी टिंटेड सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा स्पीकर सर. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर पालन करिनासतना सांगते कितें घेवंक शकना स्पीकर सर. कितें करूंक शकना स्पीकर सर. हांगा डिस्कशन जाल्लें श्रीरामान एश्युरन्स दिल्लें टिंटेड गाडयो सगळे एक्शन घेतले म्हणून. आतां ते एक्शन अजून पर्यंत घेतलेलें ना स्पीकर सर. अजून पर्यंत भोंवता सारकें. ट्रान्सपोर्ट डिमांड सर हेचेर एक्शन घेवची. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा स्पीकर सर. जाल्यार आमकां कोर्टान येवचें पडटलें. आमकां हायकोर्टान घालचें पडटलें पेटिशन. Cruz Silva, start question 1. Start question number 1. स्टार क्वेश्चन म्हणजे 1A हाडलें विचारपाचें. सडनली आतां पोस्टपोन केलें. सडनली पोस्टपोन जाला आतां. सांगपा जाल्लें लेटर धाडून स्पीकर सर. बट दिस इज रॉंग न्हू. मेन इश्यू आज सकाळी सगळे प्रिपेअर जावन येताय. हाऊ डू वी गेट द टाइम टू प्रिपेअर फॉर द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन मूव करता ताका उलोवपाक दी बरें पयलें. क्वेश्चन 1 हाडलें म्हणजे, पूण आज सडनली लास्ट मिनिट पोस्टपोन जाला. ओके, दुसरें अनाउन्स स्पीकर करना सर. स्पीकर सर, इट इज अंडर द रूल आणि 1 ऑगस्टाक घेता म्हटला मंत्र्यान. घेता म्हणलें. त्या सेशनाक सुद्धा न्ही मिनिस्टर फुडल्या सेशनाक घेता म्हणलें. मागीर आता इक्को कित्याक तापार जावपा जाय तो मागीर उसरोन पडटा. 1 ऑगस्टाक घेता म्हटला मरे. इक्को उसायटा कित्याक. तुझं अनाउन्स करिना ना. स्टार क्वेश्चन नंबर 2. श्री संकल्प बामणकर. 2 घे मरे. साबूत जाला रे तो. कन्फ्यूज केला ताका. येता क्रूज. स्पीकर सर, I would like to take LAQ number. झाले 2. Just सर, yes, one, yes. 2 नंबर. संकल्प 1C 1C.
Speaker sir, I would like to take LAQ number 2B. वन सी घ्या Status of Greh Aadhar. संकल्प बामणकर संकल्प बामणकर बसून घ्या. ती अनाउन्स करता. वन सी घेता 1C. वन सी घेता 1. Answer provided. स्पीकर सर ही सगळी अल्ट्रासाउंड सीटी स्कॅन पेट स्कॅन सगळी मशिनरी किती आहा ही सगळी वर्किंग कंडिशन आहा न तू विचारले? या स्पीकर सर. फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान विचारला की गोवा मेडिकल कॉलेजान सगळे वर्किंग कंडिशन आसा काय ना. आमी जे तुमकां यादी दिल्ली आसा आमी कांयच लिपोवंक ना कितेंच इन्फॉर्मेशन. आमी इन द प्रोसेस आसा. कांय गोश्टी आमचे कडेन आतां कार्डियाक जे कितें चलना कलर डॉपलर आनी ते तुवें जे विचारला तुका वर्किंग कंडिशन नॉन वर्किंग कंडिशन आमी घालून सगळे दिल्ले आसा. ते कार्डियाकान तेजे इंडिपेंडंटली आमी तांकां मशिनां थंय प्रोवायड केल्या. रेडिओलॉजी डिपार्टमेंट जे आसा रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटान पयलीं कितें जातलें तुमकां खबर नासतली की गेले 7-8 वर्सां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक खबर आहा की लोकांक पयलीं 10-10, 15-15 दिसाचे वेटिंग पिरियड येताले अबाउट ऑफ युअर MRI एंड अदर थिंग्स. एंड लोकांचे MLAचे आनी रेप्रेझेंटेटिव्हचे आनी लोकांचे मेसेजी येताले फोनार. आयजचे दिसा आमी ते स्ट्रीमलायन करपाचो आमी प्रयत्न केले. गोवा मेडिकल कॉलेजाचे लागीं रेडियन्स डायग्नोस्टिक्स आहा म्हणून आमी बेश्टेच तुमकां दिसतलें ना आनी कोणाक प्रायवेटाक धाडटा म्हणून तुमकां आंकडो बी सांगता. मेन म्हणजे कितें जाला की आयज जे एमर्जन्सीचे ज्यो गोश्टी आहा मोर देन 15 MRI दिसाक थंय जाता. 15 ते 20 तो म्हणटा आमी तेच डिस्कस करतले. 20 जावं शकना. 10, 15, 12 कित्याक प्रत्येक MRI काडल्यार तुका अनुभव आसतलो. जर MRI जर केला मिनिमम अर्द वर तो एक 30 to 40 मिनिट्स मिनिमम एक MRI लागता. ह्या सगळ्यो गोश्टी आमचे कडेन जे चलता आनी कांय गोश्टी रिप्लेस करपाक आमी ऑलरेडी टेंडर आमी काडलेले आसा. आनी रेडियन्स डायग्नोस्टिक म्हणून आमचे जे शेजारी का मणिपाल हॉस्पिटलान बी बीट केल्ले L1, L2, L3 आमी करून फक्त गेल्या 5 वर्साचो आंकडो तुवें मागला ते आंकड्यान आमी फक्त 310 केसीस आमी रिफर केल्या इन 4 years or 5 years. आनी बाकीच्या गोश्टी आमी सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजा भितर आमी ते लोकांक आमी मॅनेज करपाचो आमचो प्रयत्न करता. ऑनरेबल स्पीकर, हे जे ऑनरेबल मेंबरान विचारला ते सगळे वर्किंग कंडिशनान आसा काय ना. हांवें जे एनेक्शर्स दिल्या ते एक्झॅक्टली आयजची परिस्थिती कितें आहा गोवा मेडिकल कॉलेजीची ती ऑनरेबल मेंबराक हांवें प्रोवायड करून दिल्ली आसा. स्पीकर सर हांवें एक इन्सिडंट आयकलो. रेडिओलॉजी युनिट चलना आहलो ताका दुसऱ्या हॉस्पिटलांत धाडला. आतां दुसऱ्या हॉस्पिटलांत गेलो म्हणटरी पेमेंट कोण करता? गव्हर्मेंट करता काय प्रायवेट पार्टीन करपाचो? स्पीकर सर, म्हाका दिसता की जेन्ना आमी विधानसभेन ह्या तरेच्या गोश्टीचेर आमी चर्चा करता जर ऑनरेबल MLAक म्हाका स्पेसिफीक दिलें तर हांव त्या स्पेसिफीक हेजेर हांव चवकशी करूं शकता. आमी आमचें लक्ष सरकाराचें आनी आमच्या गव्हर्मेंटाचें लक्ष ह्या तरेचें आसा गोवा मेडिकल कॉलेजाचेर की खंय कितें वयर सकयल जाता ते रिव्यू जायत आसता पर वीक. आनी म्हाका दिसना की जर बेश्टेच आमी खंयच्या पेशंटाक रेडिओलॉजीचे ना हांव कंप्लीट करूंक ना. जर स्पेसिफीक बाब क्रुजा कडेन जर विशय आसलो की ह्या पेशंटाक खंय धाडला आनी हे जे कितें जालां म्हाका तुमी मुद्दम तेजे दिवचें इन्फॉर्मेशन. अशें केसीस जाल्ल्या ते पयशे तुमी भरताय काय? असो एक केस जाला मारगांव रेडियन्साक तुमी गेल्यार हांवें तें बी सांगलें. We have tried our best to see in 5 years only 310 cases. So just imagine, it is not 310 cases a month. And तेच सांगला Goa Medical College, why will we pay somebody in some other hospital when government is spending so much money in upgrading the facilities. आयजचे कॅथ लॅब्स बी जे हाडल्या ह्याच सरकारान आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आनी गोंय राज्यान आमी जे सरकार आमचो जो आसा ह्या सरकारान आयज टॉप ऑफ द लायन कॅथ लॅब आनी ते बी आमी घेवंक ना. ते आमचे स्पेशलिस्ट जे ठरयतात तेच आमी घेतलेले आसा. आनी म्हणून बाब क्रुजान म्हाका एक स्पेसिफीक दिलें की सरकारान दुसऱ्या हॉस्पिटलान कोणाक धाडले जर रेफरन्स काय गोवा मेडिकल कॉलेजाचे डॉक्टरान जर केले आनी रिफर करपाचो प्रश्नच येना. आयज पर्यंत दुसऱ्या हॉस्पिटलान अधिकार बी ना कोणाक रिफर करपाक. आनी जर रिफर केल्यार स्पेसिफीक म्हाका जर दिल्यार केन्ना खंयच्या दिसाक खंयच्या डॉक्टरान रिफर केल्यार हांव चवकशी तेजेर करता. खंयचे पेशंट दुसरे कडेन मशिनां चलना रिफर केला चलपाचो विशय ना. एक केस जाला मारगांव सांगता. मारगांव साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टां थिंगा मशीन चलना म्हणटा ताका अपोलो रिफर केलो. ते एक बायली अपोलो ते चॅक केलो सगळे टेस्ट केले ते येवपाक लागली ताका रिपोर्ट दिना जालें कित्याक पेमेंट करून ते बायलेन पेमेंट केलो ना ताका रिफर केलो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. सो असल्यो केसो हिंगाय जातात. स्पीकर सर, गोवा मेडिकल कॉलेज लोकांक खबर आहा आमी सगळे लोक थंय वचून आमी ट्रिटमेंट घेता.
म्हाका दिसना रेडिओलॉजी डिपार्टमेंट चलना म्हणून हो मातसो खुदचे मशिनरी चलना. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांची चर्चा जावपाची हांवें फुडल्या सेशनान घातलें ना. हांवें एक म्हायती आनी क्लॅरिटी, कित्याक केन्ना केन्ना अर्दें इन्फॉर्मेशन दिल्यार तेजेर मागीर अननेसरली लोकांच्या मनान दुबाव येता की कितें चल्लां तें. म्हणून हांवें तें 1 ऑगस्टाक ते फुडल्या क्वेश्चनाक हांवें केलां, म्हणजे तेजी चर्चा जावपाचीच आहा. तेन्ना तुका साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची हांव पूर्णपणे चर्चा आमी करया. आयच्या दिसा गोवा मेडिकल कॉलेजान इवन वयर सकयल मातशें जर जायत, कारण लोड इतलो आसा गोवा मेडिकल कॉलेजाचेर, दुसरीकडे रिफर करपाचें. मिनिस्टर एश्युरन्स दिता खंयच्या युनिट चलना जाल्यार दुसरे कडेन रिफर केल्यार तो रिफंड करतलो. रिफर करपाचो प्रश्नच येना स्पीकर सर, अधिकारूच ना डॉक्टरा. रिफंड करतलो. Speaker sir, very specific. Will the Honorable Minister, when you speak about all the equipment, now in Goa Medical College, there is, during the casualty, you have your peripheral equipments around. Speaker sir, what happens is, one of the very specific things of what is observed in the casualty is, normally cases have to be cleared within 1.5 hours. There's a lot of load coming. And basically about 150 patients, you get almost 150 to 160 in the casualty every day. So that's. Now they depend on the machinery around, which is also, you have machinery in the casualty also. Ana speaker sir, zat kide tinga, ye machine chalopak, interventional radiology is the future of medicine. And true interventionally, aaj जावं STEMI केसीस, जावं स्ट्रोक केसीस, जे त्या टायमार अनाउन्स हें करपाक जाय, डिसिजन घेवपाक जाय. ड्यू टू एब्सन्स ऑफ दीस न्युरोलॉजिस्ट, ड्यू टू टू मच लोड, हें जे तुमी कॅट लॅब एग्जाम्पल जे तूं सेटअप केलें म्हूण सांगता. नाव युअर करंट कॅट लॅब, आय एम टॉकिंग स्पेसिफिकली ओनली ऑफ GMC. यू हॅव 2 कॅट लॅब्स इन द न्यू विंग that does angiography and angioplasty routinely. On an average, 20 cases per day. Now, Speaker sir, zat kite with this is, this particular thing you all give dates due to unavailability because there's too much load. The way patients are rushing to GMC, they are given dates 1 month, 1.5 months, 2 months, based on the severity. Based on the severity, one of your CAT lab is for peripheral neuropathy. जे पायाचे ब्लॉक बी उक्ती करपा जाय तें. Now what is since I would ask the Honorable Minister, and he's aware, because this STEMI and stroke patients, the most important thing is diagnosis in that first hour. That is very critical. Now, for example, patients from South Goa म्हणटाय ते आमकां थिंग डिस्ट्रिक्टा म्हणटा हांगा एक CT scan machine आहा, MRI machine ना. Ada, ye neurologist, when he takes a call with regards to STEMI cases, that time stroke cases are kids because sir, ki you have to decide whether it is due to a block or whether the neurologist intervenes in the case. Now, ye korpak CT scan machine aspak zay. CT scannaचे machine हाटल्या हे कोरान decide जावपाक जाय future ते critical patientaचो. आज बारीकसो जो मेशनाचेर उलयता प्रेशर जो येता, will the Honorable Minister admit that somehow these stroke STEMI patients, with regards to your CAT lab, based on your severity, if you look at the amount, they are sent also stent galpa in some private hospitals as well. दूसरे important जो PET scanner machining announce केला, अंता मंत्री 1 मिनिट काबार कोता. मंत्री काबार कोता. प्रश्न उलयत मरे important हे सारखे. PET scan म्हणटाय ते machine is for early diagnosis of cancer. Last 6 months back also and a year back I had asked the Honorable Minister that this machine has to be bought. जेन्ना कॅन्सर जाता आमचे गोंयकार लोक चडशे केएलींत वयता, जे चडशे टाटा हिंगा बॉम्बे वयता. टुडे इन मणिपाल ओय आयक मरे मणिपाल हॉस्पिटलां रिफर जाता, they charge about 23,000 to 27,000. So my question to the minister is, ये PET scan machine, CAT lab जे upgrade करपाक जाय, ये radiology is interventional radiology is the future. You have to work in this particular department and will these machines and especially PET scan. I think you have moved a note or something. Te finance to मातशें तेक दी. PET scan machine म्हणटाय ते important.
हे पॅट स्कॅन मशीन ना जाल्यार हे कॅन्सर अर्ली डिटेक्शन जायना. मातशें तुमी ते नोट मूव जाल्यार गिव अस एन अश्युरन्स वेन दिस पॅट स्कॅन मशीन विल बी देर. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान आता 2 विषय म्हणले. एक म्हणजे थ्रोम्बोलायझिंग ऑफ अ पेशंट ड्युरिंग स्ट्रोक्स आणि एक स्टेमी हांवेंच चालू केल्ले. स्टेमी प्रोग्राम आमी चालू केल्ले कित्याक म्हाज्या बापायक जेन्ना हार्ट अटॅक आयिल्ले तेन्ना हांव साखळीच्यान फाटल्या सिटार गाडयेन हाडून तेन्ना NG के शर्मा डॉक्टर आशिल्लो आनी मिस्टर रवी नायक तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले. आनी जेन्ना मिस्टर रवी नायकाक हांवें रातचो फोन मारून तेणी मागीर फरूक उदवाड्याक धाडले. आमी मंत्री आहा, आमकां फेसिलिटी गावता ते रातचे उठोवन चीफ सेक्रेटरीक धाडून फेरीबोट थंय लागनासली ते हांवें सगळे गोश्टी समजून घेवन तेन्नाच्यान तकलीन विचार. तेन्ना हांव आमदार नाशिल्लो. तेन्ना एसेंब्लीन जेन्ना आयले आनी देवाचे कृपेन हांव मंत्री जालो, हेल्थ गावले. ते हेल्थान तेन्ना एकूच विशय आशिल्लो, असले गोश्टी लोकांच्या घरान जावं न्हय. ह्यो गोश्टी फुडें आमकां जर व्हरूंक जाय तर आमकां एक विचार करपाक जाय की स्टेमी प्रोग्राम तेन्ना आमी केले तेन्ना वेगळे इंजेक्शन आशिल्ले आनी ताका 4 वरां भितर इंजेक्शन दिवपाची गरज आशिल्ली. आयज आमी इलेक्शन म्हणून आमी स्टेमी प्रोग्राम आमी दितात. पयलीं तेजे कॉस्ट मोर दॅन 27,000 रुपीज ते टेंडरार आमी घेता आनी वी आर युजींग दीस फॉर द कॉमन मॅन्स बेनिफीट. गोंय राज्यान ह्या सरकारान आमी स्टेमी प्रोग्रामाचें पूर्णपणे लक्ष घालून स्टेमी प्रोग्रामाचे जायते लोक येवन आमकां सांगताले की हे स्टेमी अशें मशिनां आमकां दाखयताले. लास्टाक आमचे डॉक्टर गुरुप्रसाद आनी हांकां टिमाक हांवें सांगलें रिस्क कितलो आहा हें चालू करपाक. रिस्क इतले पर्सेंटेज रिस्क घेवया, पूण आमी जर सक्सेसफूल जाले, गोवा इज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द स्टेमी प्रोग्राम इन द स्टेट ऑफ गोवा. आयज आमचे कडेन डॉक्टर सनत भाटकर ते मुख्यमंत्रीन पळय आमी कॅबिनेटीन पास करून ताका आमी घेतलेलो आसा. एक कॅथ लॅब ताका आमी स्पेसिफीक दिल्लो आसा. आय एम नॉट हॅपी विथ द situation at the moment. That's why we have said that we'll discuss this so that we are able to create more. See, one thing has to happen is, let me just finish on the point of the CT scan. तुझे मडगांव हा, आमी आयज स्ट्रोकाचे पेशंटाक थंय आमी ताका थ्रोम्बोलायज करूं शकता. म्हापश्या सारके नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी CT स्ट्रोक पेशंटाक आमी थ्रोम्बोलायज करता. ते 1 hour पिरियड जो गोल्डन पिरियड जो आसता तेजे फुडें वचून आमी थ्रोम्बोलायज करूं शकता. हे नवे जे न्यू टेक्नॉलॉजी ते तुमी उल्लेख जे ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनान केल्लो आसा. इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजी एंड रेडिओलॉजी टू डिपार्टमेंट एंड रेडिओलॉजीन जे कितें आमी समजूत म्हाजी तरी आहा, आयज सगळे कडेन आमी भोंवता आनी पळयता, हे वेगळे तरेन गोंय राज्यान प्रत्येक सामान्य जनतेक आमकां दिवपाची गरज आहा. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की हे इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजी जे बाब युरीन सांगलेले आसा स्पीकर सर. पयर स्पीकर सरान आमकां सांगलें की आपूण काणकोण आसता, आपले लोक विचारता की कितें कितें करूंक जाय. पयर हांवें ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा की थंय खंय कशें कितें आमी सॅटेलायट उबडी करून लोकांक थंय सेवा दिवपाक जाय. हॉस्पिटलां व्हडलीं बांदलीं म्हणून आमचे कडल्यान आमी सरकारान आमी सांगलें की आमी इतले व्हडले हॉस्पिटलां बांदल्या हेजो कांय अर्थ ना. ते हॉस्पिटल व्हडले आसल्यार पूण तेजे भितर नवे कन्सेप्ट घेवन ते डिमांडा वेळी तुमकां इन डिटेल हांव सांगतलो की तुमी जे सांगला ते सारकी गोश्ट. कॅज्युअलिटीचे तुमी जे सांगला, कॅज्युअलिटीन वेगवेगळे मशिनां, पूण आमकां खंय तरी आमकां केन्ना केन्ना स्टाफ टेक्निकल स्टाफाची केन्ना कमी पडूं शकता. बायफकेशन केल्लें आसा. ECG जे वेरिएशन घेवन तो मनीस येता, जे ECGन चेंजीस आहा ताका डायरेक्टली कार्डियाक लॅबान ताका शिफ्ट कर म्हणून सांगला. नाल्यार थंय तो तेजे ECG वयर सकयल जाता आनी आमी मेडिसीन डिपार्टमेंटान धाडल्यार मेडिसीन डिपार्टमेंटान मागीर लक्ष, ते अर्थ काय ना, तो मनीस उरतलो काय ना फाल्यां आमी सांगूं शकना. तुम्ही जे उल्लेख केले की 2 कॅथ लॅब नवीन आयले, दॅट इज डेडिकेटेड ओनली फॉर युअर कार्डियॅक रिलेटेड थिंग अँड ओल्ड फॉर न्यूरो रिलेटेड. आनी आमी आयज कॉयलिंग करता. नो नो आय एम कमिंग टू दॅट. आनी मेन म्हणजे स्पीकर सर, गोंय राज्यान पयले गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा. हे सरकार आनी हे सरकार जे चल्लां आमच्या गोंय राज्यान, ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आयज आमी कॉयलिंग बी आमी करता की खंयच्या राज्यान आमी फ्री दिना पेशंटाक आनी खंयच्या राज्यांत कोण दिना, जगान खंय दिना. हे कॉयलिंग बी म्हारग आसता. हे कॉयलिंग बी आमी आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान जाय ते सामान्य जनतेच्या जिवनान वेगळे तरेचे परिवर्तन हाडपाक आमी हे सगळे सुरू केल्ले आसा. एंड हे फ्रॉम युअर थाय बेसिकली यू शूट आउट द कॉयल्स इन टू द ब्रेन एंड देन बेसिकली वी प्रिवेंट ब्लीड्स. आयज स्पीकर सर हांव ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक सांगूंक सोदता की 20 वर्सां सोडून दिया, 20 ते 35 वर्साच्या भितर ब्लीड्स जाल्ले पेशंट आमकां गावता. हे यांचे हायपरटेन्शन लायफस्टायल चेंज जे भुरग्यां मदीं येवंक जाय, ते आयज वेगळे तरेचे लायफस्टायल फॉलो करता म्हणून ह्या सगळ्यो गोश्टी घडपाक लागल्या. म्हाका पयर पोनराज आमच्या डॉक्टरान सांगलें की हे गोश्टी आयज घडटा. ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशन हांव एक सांगूंक सोदता की आयज आमी अमित मायदेव म्हणून आमी गॅस्ट्रो खातीर आमी घेतल्या. एक फ्लोर डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमी स्थापन करपाचो सरकाराचे आसा.
तेज्यान तुझे इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजीत न्हू रेडिओलॉजी म्हणजे एक लिटल हाय टेक लायक वेन यू गो टू अ प्रायवेट हॉस्पिटल वी हॅव गॉट सच अ ब्युटिफुल हॉस्पिटल इन SSP सो वी आर ट्रायंग टू डू ऑल दोज थिंग्स एज साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वी हॅड अ प्रिलिमिनरी डिस्कशन विथ द चीफ मिनिस्टर दॅट कार्डियक फेसिलिटी कार्डियकाची फेसिलिटी स्पीकर सर थंय आमी थ्रॉम्बोलायज सध्या करता पूण एक युनिट आमकां तयार करून थंय एटलिस्ट आमकां एंजिओप्लास्टी एंजिओग्राफी करपाक शक्य आसपाक जाय तुमी ते डिमांड केला तुमचे प्रश्न 2 प्रश्नाचेर खूब चर्चा जाल्या आमी स्पीकर सर आतां प्रश्न ना पूण तुका बेश्टें क्लॅरिफिकेशन दिया तुमचो हें आशिल्लें की ऑर्थोपॅडीक आनी न्युरो सर्जरी थंय डिपार्टमेंट आसपाक जाय आमी जेन्ना डॉक्टर थंय घाल्ले ते डॉक्टर कोर्टान गेले मागीर कोर्टान सांगलें आमी डॉक्टराक फोर्स करूं शकना गोवा मेडिकल कॉलेजान थंय पोस्ट करपाक पण आमकां युनिट्स एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स 2-3 जर साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आमी हॉस्पिटलान आमी एस्टॅब्लीश केले मनान तेंचे आसा की कॅज्युअलिटी जी आसा कॅज्युअलिटी स्पीकर सर आयज गोंयभरचे लोक जे गोवा मेडिकल कॉलेजान तेंचो विश्वास आसा ते येता तो जे सांगता ते सारक्या ते पेरिफेरल इक्विपमेंटाचे ते जे म्हणटा ते वेगळे तरेन करपाक जाय आनी अपग्रेड करपाची गरज आसा वी आर नॉट सॅटिस्फायड and it is not easy that if I just give you a blatant thing that that I will do everything and before in next 3 months there cannot be a timeline but definitely I can give a 6-month timeline when I'm on the demands because preliminary discussion I will have another discussion before demands आयज कांय गोष्टीचेर आश्वासन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून हावजाक दिवं शकतलो आनी हे शकपाक हे सगळे गोष्टी जे ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशन केला एक मिनिट हांव म्हणना ना एक मिनिट जे मंत्री सांगता your explanations okay I will just I want to add one more line Alex स्पीकर सर मगे हांव इन्सर्ट करे स्पीकर जॉइंट अजून रिप्लाय दिला मातशें राव अरे क्लॅरिफिकेशन दिता मातशें ओनली आय जस्ट क्लॅरिफाय स्पीकर सर जे मंत्री बाबान जे सांगला with regards to the CMO now casualty medical officers now it's a good thing that you have basically given them you have made them into associate professors speaker sir our question inside speaker sir ata je whatever you have announced with regards to the cat lab okay now speaker sir स्पीकर सर अरे मग आन्सर दिल ना तुझा प्रश्न काय अरे स्पीकर सर जॉईंट असो 3 मिनिट आहे मरे किती तुझं एक प्रश्न स्पीकर सर माझे एक क्लॅरिफिकेशन एक प्रश्न तू घोवन जो आसा न्ही घोवन भाषण करता मंत्रीन म्हाका उत्तर दिचे की मंत्रीन म्हाका उत्तर दिचे ही सी वन सेकंड गोवा मेडिकल कॉलेज लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जे whatever is happening in Goa Medical College as you know that the expectation of the people with the amount of cases with cardiac cases and it is a known fact that 20 in a day your doctors are working well I compliment you with all that but somehow those 2 cat labs first of all are not enough the एक minute your PET scan machine जे तुई सांगलो ना केदो हे PET scan केदो येते दुसरे जे stroke patient what you have admitted that within 1 eye is a critical thing and I think that spoon and hub approach was what you hub and spoke is what you started that is a good thing but patients from Kankon or Sange by the time 1 hour they reach it will take time PET scan machine je cat lab I congratulated you first when you announced the cat lab today if you look at the answers you say that the cat lab is supposed to be on the roof of South Goa District Hospital and GSIDC has said that on the terrace that is the answer and there is no roof there speaker sir can now when will the roof be made prashna mugele je PET scan machine and that you give us an assurance that there is a huge scope and I know you can do it but there is a huge scope with regards to cardiac cases you will improvise and that PET scan machine jo barik log aaj 27000 rupiya hariko da outside if they go do it privately that is very very important when will the PET scan machine come give us a time bound report because sir already cabinet and already decision घेतलेला आसा की एक PET scan machine आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी इंस्टॉल करतले when no install means we have already given there was a proposal that has come that I'll just during the course of the demands I'll make sure that I'll give the deadline and exactly when it will be installed because already the space has been identified and that PET scan machine which has been approved by the cabinet will be installed there so that the people of Goa get benefit out of it तो जे सांगता ते सारखे कॅन्सर पैसे गरज ना तो घालता तो फायनान्शियल दी शेट्टे डॉक्टर जनगण आणि एक मिनिट आणि कॅथ लॅबाचो तो विषय जनगण शेट्टे तुझा प्रश्न साहेब एक राव
ना एकूच आसा इम्पॉर्टंट स्पीकर सर स्पीकर सर आमचे लास्ट क्वेश्चन तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की ब्रेस्ट कॅन्सर हो कॉमन आसा आनी ताका डिटेक्ट करपाक मशीन म्हणटा ते मॅमोग्राफी म्हाका हेल्थ मिनिस्टराक इतलेंच विचारूं जाय जीएमसीन एकूच मॅमोग्राफी मशीन आसा आनी ते जर एक्सपायरी जाली ते नवे हाडपाक जाय. एक्सपायर जाला सो ते चलना सो रिक्वेस्ट आसा एक मॅमोग्राफी मशीन जीएमसीक दिवपाचे कॉस्ट तेचो अरावंड 35 ते 40 लाख आसा रिक्वेस्ट करता सर स्पीकर सर ऑलरेडी टेंडरां काडलेली आसा आनी जे ऑनरेबल मेंबर सांगता ती खरी गोष्ट ते आमी ऑलरेडी नवे लेटस्ट मशीन घेवपाचे ऑलरेडी केल्ले आसा ते बेगीना बेगीन आमी ते टेंडर ओपन करून आमी ते प्रोसेस कंप्लीट करून आमी ते आमी हे करतो. स्टार्ट क्वेश्चन टू Speaker sir, I would like to take LEQ number 2B, status of Grah Aadhaar and Ladli Lakshmi application. Speaker sir, answers as per the answer provided on the. Speaker sir, सगळ्यांक पयली I would like to appreciate our government for launching both this scheme, Grah Aadhaar and Ladli Lakshmi. आणि जी 2012 जेन्ना आमचो आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर भाईन जेन्ना ही लॉन्च केलेली स्कीम आणि ती आयज पर्यंत आमच्या प्रेझेंट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांच्या अंडर ही चालू आसा कित्याक हेजो फायदो कितलेशे लाखाचे बायलांक जी आमची गोंयची बायलां आसा तांकां सगळ्यांक हेजो बेनिफीट मेळटा आयज ग्रह आधार आनी लागली लक्ष्मी जी स्कीम हेजो जो फायदो आख्ख्या गोंयच्या बायलांक जावपाक लागलेलो आसा कित्याक आमकां खरेंच खबर आसा कित्याक जेंकां घरान खुबशे त्रास आसता आनी ह्या पयशांचेर ते आपलें घर चलयता बट आयज खंय तरी सांगपाक सोदता स्पीकर सर कित्याक खुबशी केसीस आसा ज्या बायलांक अजून पर्यंत हेजो बेनिफीट मेळलो ना आनी ती केसीस पेंडींग आसा स्पीकर सर इन माय LAQ I had specially asked for detail of pending Grah Aadhaar application from Murmagaon constituency बट खंय तरी म्हाका आख्ख्या मुर्मगांव तालुकाचो डेटा मेळलो आसा बट नो प्रॉब्लम It has been noticed that most of the cases of Grah Aadhaar are marked to committee since very long time, more than 5 years. And most of the pending cases is due to no marriage certificate. However, birth certificate of the child, it has said. Speaker sir, सगळ्यांक पयली क्वेश्चन म्हाजो असो आसा, may I ask the Honorable Minister for Women and Child Development whether the department intend to clear such pending cases for sanctioning which are marked to the committee. If so, by when they will be sanctioned? बिकॉज सर ऑलरेडी प्रश्न येतकूच आमी दोनदा आतांच विचारतलो बाब संकल्प आमोणकराक ऑनरेबल MLA मार्मगोवा तेंची ऑलरेडी डिटेल आमी ऑलरेडी प्रोवायड केल्ले आसा आनी तेंचे थोडे एप्लिकेशनां तेंचे स्पेसिफिकली कितें तरी तांकां दिसता की खंय तरी कांय गोश्टी खातीर जर तुमकां दिसता की इट हॅज नॉट बीन टेकन अप आय गॉट द स्टॅटिस्टिक्स तुमचे जे पेंडींग एप्लिकेशन आसात तरी बी हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की बेगीन कमिटीची मिटींग आपूण तुमचे जे कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे कितें आसा तें क्लियर करपाक आनी जेन्ना आमी विशय मांडटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन आमकां ते फंड त्या तरेन आमकां पावले वयता आनी आमी त्यो केसीस आमी फुडें व्हरता जशें आमकां फंड अवेलेबिलिटी जाता त्या तरेन आमी मागीर मिटींग आपूण वी वील मेक श्योर दॅट आय वील मेक श्योर दॅट आय गिव अ रिटन अपडेट इन द नेक्स्ट डे ऑर टू क्वेश्चन्स विचारला हे डिटा म्हाजे कडेन जे आसा ते पयलींचे कितले ते आयजचे दिसा जे आमचे रेकॉर्डा प्रमाणे टोटल एप्लिकेशन पेंडींग फॉर कंप्लायन्स 81 टोटल एलिजिबिलिटी व्हेरिफिकेशन 34 टोटल एप्लिकेशन मार्क टू द कमिटी 185 ह्यो सगळे गोष्टी टोटल एप्लिकेशन क्लोज ड्यू टू नॉन कंप्लायन्स 135 तरी बी तुमकां ह्या 135वांतले तुमकां जर कितें स्पेसिफिकेशन आहा कोणाचें कितें खरेंच कितें दिसता तुमकां आय हॅव टू रीलूक एट इट वी कॅन पुट इट टू द कमिटी वन्स अगेन टू सी दॅट वी डू जस्टीस टू दॅट पर्सन एंड इन केस फ्रॉम आवर सायड ऑल्सो देर सम ओवरलुकिंग वील टेक इट फॉरवर्ड स्पीकर सर मुद्दाम आमच्या मंत्र्याच्या नजरेक हाडपाक सोदता इन वन क्वेश्चन आय हॅड आस्क्ड अबाउट द एजन्सी which are doing the survey, the assessment of Grah Aadhaar application. I have been told that the jail and the respective women and child development blocks are conducting such survey. Speaker sir, हांव मुद्दाम आमच्या मंत्र्याच्या नजरेन हाडपाक सोदता एक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीची केस. I have come across one application from my constituency who was sanctioned Grah Aadhaar as per the sanction order issued on September 2023, sir. सर ही तेजी सँक्शन ऑर्डर आसा स्पीकर सर जी ताका सँक्शन ऑलरेडी ग्रह आधार जाल्लेली सप्टेंबर 2023 शी वॉज आस्क्ड टू रिपोर्ट फॉर व्हेरिफिकेशन एट ICDS ऑफिस वास्को which she did and after she received money for next 3 months up to January 2024 and then it was stopped. स्पीकर सर मुद्दाम हो विशय एक इम्पॉर्टंट नजरेक हाडपाक सोदता
when the money was not received for the 3 months, she inquired at the jail counter and Women and Child Development Panjim, and she was shocked to know that there is a remark saying beneficiary expired. As Speaker sir, हो एक आमकां एक इन्सिडंट असो मेळ्ळो आसा की तेजेर 3 म्हयने ताका पयशे येयले आनी जेन्ना स्टॉप जाले जेन्ना ते गेले आनी चवकशी केली जाल्यार ताका बेनिफिशरी एक्सपायर्ड. Later on, she was told at the Office of Department of Women and Child to write an application for resumption of benefit along with income certificate, Aadhaar card, bank account, life certificate, etc. Speaker sir, application दिल्लेले आसा ऑलरेडी तेणें जे तांकां सांगलें आसा बट आयज पर्यंत ताका ते पयशे येयना. स्पिकर सर, हांव मुद्दाम मंत्र्याक सांगपाक सोदता की हेजेर मातशें लक्ष घालून ही एक जेन्युइन केस आसा. स्पिकर सर, हेजेर मातशें स्पीकर सर, हांव आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीने जर कितें तशें आमचे डिपार्टमेंट आमकां जे सर्वे जेल करता कदाचित सर्वेन कितें जर चुकलां हांव ते ताबडतोब रेक्टिफाय करपाक आमी डायरेक्शन आमी दिता. परत एकदां कितें आसता एजन्सी जेन्ना सर्वे करता कॉम्प्रिहेन्सीव अशी सर्वे करता तेन्ना चुका घडूं शकता. तुमची जी केस आसा हांव तुमकां हे असेंब्ली सेशन पयलींच हांव जेला कडेन तुमचे कडेन आनी डिपार्टमेंट कडेन मिटींग घेवन ते जाग्यार घालपाचो आमी ताबडतोब प्रयत्न करतात. जर चूक जाल्यार तिका आमचे कडल्यान आमी ऑपोलॉजेटीक फॉर दीस समटायम्स इन सिस्टमिकली एरर्स अकर. पण प्रत्येक MLA हांव मातसो विनंती करूंक सोदता आपापल्या मतदारसंघात जर कशे अशे ह्या तरेचे गोश्टी जर घडल्यार ते आमचे नजरेक तुमी हाडून दिल्यार आमी ह्या तरेचे खंय खंय चुका जर घडल्या ह्यो चुका आमी ताका लास्टाक हे पयशे सरकार सामान्य जनतेक दिता आनी तेंचे जिवनान खंय तरी वयर सकयल जावं न्हय आनी डिपार्टमेंटान त्या तरेचे आमी वेवस्थीत हेजेर लक्ष घालून बाबा संकल्प आमोणकर वॅलीड ह्या तरेचे हे विशय मांडला हेजेर आमी डिपार्टमेंट लक्ष घालतले आनी आमच्या कडल्यान जर आनी कितें जर लक्ष घालपाक जाय तुमी आमकां सजेस्ट केल्यार एब्सोल्युटली वील एक्सेप्ट इट इन अ व्हेरी पॉझिटिव्ह मॅनर. स्पीकर सर, क्वेश्चन Last नंबर 2. question. Speaker sir. Last question. Okay. May I ask Speaker sir, may I ask the minister, can't the concerned taluka level ICDS be designated to handle such cases of compliances by the applicant or the beneficiary? Also, the department clears such cases in time-bound manner. Speaker sir, कितें जाता हांकां जी तालुका लेवलाचेर आमची ICDS आसा तांकां खंय तरी ती तुमकां पावर दिवची पडटली कित्याक एवरी ताका एप्लिकंटाक आमकां पणजे येवचो पडटा. स्पिकर सर, आनी 1 आनी 2 फावटी न्हू कितलीशी फावटी मारची पडटा तेंच्या एप्लिकेशनाक लागून आनी तरी पासून ती 5-5 वर्सां जाली पेंडींग आसा. स्पिकर सर, आमकां गेल्या फावटी मंत्र्यान सांगलेलें जी पेंडींग केसीस आसा जी कमिटीक रिफर केलेली आसा जी 5 वर्सां जालेली आसा तांकां सगळी क्लियर जातली म्हणून. आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी कितलीशी केसीस आसा स्पिकर सर जी अजून पर्यंत पेंडींग उरलेली आसा. 5 वर्सां न्हू स्पिकर सर, एक केसीक आनी 12 वर्सां जाली. हांव इतलो फॉलोअप करता तेजी जो म्हाका डिटेल हांगा दिल्लो आसा स्पिकर सर ते सगळ्यो कमिटीक रिफर जाल्लेले आसा. तेजेर सगळ्यांचेर एकूच रिमार्क घातलेलो आसा, नो मॅरेज सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट अटॅच. स्पिकर सर, आम्हीच डिसिजन घेतलेले आसा जांकां मॅरेज सर्टिफिकेट ना तांकां बर्थ सर्टिफिकेट तेज्या भुरग्याची बर्थ सर्टिफिकेट लावची 2012च्या पयलींची. सो ती सुद्दां लावन सगळी दिल्लेली आसा. आनी एक म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणटा ती सगळ्यांक धाकटी कॉन्स्टिट्युन्सी आख्या गोंयांत 20,000 वोटर्स आसा आनी तेज्या भितर म्हाजी अरावंड 200 एप्लिकेशनां पेंडींग आसा कमिटी कडेन. सो हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ मुर्मुगांव प्लीज सर हेजेर मातशें लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन ही क्लियर करून घेवची. स्पिकर सर, हांव MLA हावजान अश्युरन्स दिता की कमिटीक हांव मिटींग आतांच ह्या सेशन आसतना आपोवंक लायता आनी वन टायम मुख्यमंत्रीन सांगला की वन टायम रिलॅक्सेशन खंय दिवंक जाय ते दिवपाक आनी ह्या तरेचे गोश्टी कितें कित्याक तुमचे पयलीं हांव स्पेसिफिकली कमिटीचे मिटींग एड्रेस करपाक लायता फुडल्या आठवड्यान मिटींग आपूण हाडून आनी जितकी आमी क्लियर करूं शकता गरज पडल्यार तेजे पयलीं तुमचे कडेन मिटींग घेवन तुमचे ह्या तरेचे स्पेसिफीक केसीस जे खंयचे आसा तुमी आतां उल्लेख केले की एका महिलाचे 12 वर्साचे केसीस जाल्या पण आतां मुख्यमंत्री कडेन हांव ते चर्चा करतलो की हे वन टायम रिलॅक्सेशन दिवन ह्या तरेचे केसीस आमकां अप्रूव करपाक काय हरकत ना. तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीची मिटींग आमी आतांच घेवया येता त्या विकान आनी त्याच विकान आमी मिटींग कमिटीची घेवपाक लावया. मार्मुगांव केसीस जे कितें आसा ते आमी जाग्यार आमी घालुया. थँक्यू सर. Nilesh Kabra. सर, मुर्मुगांव निलेश काब्राल. कॉन्स्टिट्युन्सी लिस्ट पळयता तेन्ना हांवें पयले स्पीकर सर लाडली लक्ष्मीचे जे पेंडींग केसीस आहा कमिटी कडेन आहा ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑलरेडी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे बद्दल सांगता तेन्ना आपण रोकडीच मिटींग घेवन ते सॉर्ट आउट करता म्हणटा कमिटीचे मिटींग घेवन. कमिटी इज नॉट ओन्ली फॉर मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी, कमिटी इज फॉर द एंटायर गोवा.
ओन्ली मोरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी केलें म्हणून जावचें ना स्पीकर सर. क्वेश्चन जर मोरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जालो म्हणून जालें. आतां हांव जाणा विश्वजीत बाब बरें काम हांव करता. एकूच इंटरव्यू करता. हांवें जेन्ना सांगलें मार्मोगोवा कॉन्स्टिट्युन्सी हांव उत्तर दितालो ऑनरेबल एम.एल.ए. आनी बाब निलेश काब्रालाचे बी विशय म्हणून हांवें एड्रेस करतना हावजाक हांवें सांगलें की तुमचे खंय खंय कितें विशय मांडा ते कमिटी ते प्रत्येक विशय मांडून फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आसतलो. म्हणजे कोणाचे एक मार्मोगोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे उल्लेख तेणी प्रश्न केला म्हणून हांव उत्तर दितना हांवें सांगलें प्रत्येकाक तुमचें कितें म्हाका दियात त्या प्रमाणे आमी घेता ते कितें आहा तें. स्पीकर सर मंत्र्यान उलयता तेन्ना सांगलें की 5 वर्सां मिटींग जावना. हांव नको कित्याक जावना तें खबर ना. आतां करता म्हटल्यार बरी गोश्ट. पण स्पीकर सर लाडली लक्ष्मी आनी एकूच सेकंड तेजेर एक कॅप आशिल्लो ते आतां वन टायम हांवें मुख्यमंत्री कडेन जे चर्चा केल्या ते वन टायम एप्लिकेशनां कॉन्स्टिट्युन्सी वायज म्हायती काडून कितें आहा ते वन टायम आमकां पास करपाची गरज आहा. आनी ते मुख्यमंत्री कडेन चर्चा ऑलरेडी हांवें ब्रिफली चर्चा म्हणजे आतां हांगा बसून आमी कारण तांकां विचारले शिवाय फुडें वचूं शकना. तांकां विचारूनच हांवें ते स्टेटमेंट हावजान केला. हे सगळे गोश्टी जे आसा गृह आदाराचें जेन्ना कॅपिंग असलें म्हणून ते कॅपिंग आसतना तूं आनी नवें कितें करूं शकना. आनी हे कॅपिंग असल्या कारणान आतां वन टायम करपाक गेले की बेनिफीट सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन वयतले. एका प्रश्न एकूच कॉन्स्टिट्युन्सी येनात. स्पीकर सर प्रश्न दिसता न्हू कॅपिंग आशिल्लें तें खबर आहा आमकांय खबर आहा स्पीकर सर. 1,50,000 1,60,000 जेन्ना स्कीम केल्ली ती केल्ली. पूण स्पीकर सर इशू कितें आसा कमिटी कडेन जी पेंडींग आसा ते खूब टायम जालो पेंडींग आसा आनी तेजे नंतर पास जाल्यो. म्हजें इतलेंच रिक्वेस्ट आहा की कमिटी कडेन पेंडींग आसा ज्यो गृह आदार 1,500 रुपया मेळटा तांकां सिनियर सिटीजन जाता ते खंय तरी दोनूय डिपार्टमेंटां मदें ते कन्वर्ट करून तांकां जे पेंडींग आसा कॅपिंग आसल्या कारणान तांकां करचें. हे मिनिस्टर एश्युरन्स दिवचे की हे आमी दोगूय बसून म्हणजे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आनी आमचो वुमन अँड चायल्ड मिनिस्टर एकठांय जावन 60 वर्सां तरी तांकां ऑटोमॅटीक तेंचे स्पीकर सर मोरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीज अशी कमिटीन मिटींग घालता ते पेंडींग उरता आनी बंद जातरी 2 वर्सां लागता 6 म्हयने लागता तांकां चालू जावपाक. सो हेजेर मातशें मिनिस्टर बरें घालचें अशें रिक्वेस्ट करता. हांव लक्ष घालता जे निलेशान सांगलें ते सजेशन्स घेता हांव प्रत्येक. श्री विजय सरसाई. स्पीकर सर स्पीकर सर 3 क्वेश्चन जाले 3 जाले. स्पीकर सर तशें न्ही रे बटन प्रेस कर ताजे 3 क्वेश्चन जाले न्ही रे. Speaker sir, let him ask. स्पीकर सर म्हजे मतदारसंघान मिनिस्टर बसून घ्या. 167 गृह आधार and 239 Ladli Lakshmi from Fatordar pending from 2019 when I was out of the cabinet. From then pending. Now total 3,932. 1 minute. Honorable member Vijay Sardesai. अरे पहिलीच interrupt करू नका. त्यांना प्रधानमंत्री आले त्यांना बी म्हाका दिसता थोडे केसीस पास झाल्या. काय जाऊ ना राव एक मिनिट प्रधानमंत्री बी ऐक सांगता तुका टोटल 3,932 Ladli Lakshmi is pending for fund availability. Yesterday Chief Minister and I argued so much and he said it was a revenue surplus budget. Why are these pending if it is revenue surplus? अरे लाडली लक्ष्मीचे पैसे दिवपाक तुमच्याकडे पैसे धर ना जाल्यार रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आनी कसले कितें उलयता तूं आतां सांग आतां. Speaker sir, एक असं ताजोच उत्तर दिवं दी म्हणटा आता एक तू पयलीं त्या उलटा सगळे प्रश्नांनी आता एक ऑनरेबल एमएलएन विचारल्यार प्रश्न उत्तर दिवपाचे. आता 3 लोकांनी विचारल्यार एकूच विचारला एकूच विजय सरदेसाईन उल्लेख केला रेव्हेन्यू सरप्लस काय रेव्हेन्यू डेफिसिट ते म्हाका खबर ना. खबर ना सेम मंत्रिमंडळात माझो प्रश्न चीफ मिनिस्टर विजय सरदेसाई उत्तर दिवं दी. माझो प्रश्न तुका स्पेसिफिक बाब विजय सरदेसाय का तुम्ही म्हाका विचारले की प्रश्न इतलेच की इतले तुमचे एप्लिकेशन पेंडिंग हांव तेजेरूच उत्तर दिवं शकता की कमिटी घेता आणि घेता म्हणजे फक्त मार्मोगांव कोणी जर उल्लेख केला कारण हांव बाब जी तारोळकराक सांगूंक सोदता स्पिकरान पयलींच सांगलेले जेन्ना प्रश्न एका मतदारसंघाचो आसा प्रश्न त्याच मतदारसंघाच्यान एड्रेस करपाची गरज आहा. हांव काय देशभराचे हांव एड्रेस करूं शकना एकूच गोष्ट हांव एड्रेस करूं शकता. Speaker sir, आणि दुसरी गोष्ट माननीय मंत्री एकूच मिनिट बाब विजय सरदेसायांचे उल्लेख केला हांवें हे मिटींग कमिटीची घेता सेक्रेटरी बसल्या सेक्रेटरी घेवन डायरेक्टराक घेवन मुख्यमंत्रीक ब्रीफ करून हांवें ते सगळे कोणाची एप्लिकेशन पेंडिंग अप्रूव्ह करून हांव धाडून दिता. Because sir, माननीय मंत्रीक हांव सांगपाक सोदतां with regards to Mormugaon only. आतां the total due which is this is part of the total dues. I had put an LAQ, Honorable Minister. Griha Aadhar 9 crores 5 lakhs is pending for the last 50 months पासून.
आणि लाडली लक्ष्मी 59 crores is pending for the last 60 months as per your reply. So 59 crores and 9 crores 5 lakhs on I will या table this. क्वेश्चनाची संबंधित आसलो या लाडली लक्ष्मीचे आणि ते संबंधित हिंगासो येताय न्हू ते संबंधित आसा तुमकां? मोरमुगांव हिंगासो दिवपाक जाय न्हू क्वेश्चनाची पयशे संबंधित हांव एक मातसो सांगूंक सोदता तुम्ही जे उल्लेख केला आय जस्ट नोट वॉट यू आर सेइंग बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड स्पेसिफिकली This is part of this amount. Okay, so this Mormugao is part no, of this amount, pending no, amount. I'm just saying that whatever honorable member is saying, I will give him a clarification exactly what is done. What I just said earlier is whatever allotment is made to my department, whatever allotment is made to the department. One sec. Our job is to see, we are talking here about what question he asked. So the question is getting rotated everywhere about getting these things cleared by the committee. What I am assuring the House is that we will get it cleared by the committee. We will ensure that before the assembly is over, whatever constituency-wise details are there, I will move it and I'll move it further wherever it has to be moved. I will approve it, whatever is there. My job in whatever I will out. आणि एक सांगता ऑनरेबल MLA वेन्झी की आताच आम्ही सांगले की हे रिलॅक्सेशन एक टायम दिवन गृह आधाराची जी पेंडिंग कॉन्स्टिट्युन्सी वायज एप्लिकेशन जे आसा जे मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी आतांच हावजान हांवें केल्लें आसा की आमी ते घेता म्हणून एप्लिकेशनां गृह आधाराचो वेगळो विशय जालो लाडली लक्ष्मीचे तो अश्युरन्स दिता जे पेंडींग एप्लिकेशन्स आहा हे असेंब्ली सेशन काबार जावपाचे पयलीं आमी ते कमिटीक मिटींग घेवपाक लायता आनी अप्रूव करपाक लायता जिलाय लोबो जिलाय लोबो नो जिलाय लोबो बस बसून घे Speaker, sir. बसून घे जिलाय लोबो Speaker, sir, my only one suggestion to the honorable minister. सर्वे करपाक येता तेन्ना तुमच्या जेलांतली भुरग्यांक तांकां सांग पंचायतींनी येवन मेळात वॉर्ड मेंबरांक मेळात दे आर द करेक्ट पीपल विथ whom they can consult and नाजाल्यार असलेच रिमार्क मेळटले जिते म्हणजे आहा तांकां डेड पर्सन अँड एक्सपायर्ड म्हणून येतले अँड नॉट फाउंड म्हणून रिमार्क आसता ऑनरेबल MLA मॅडम दिलेला लोबोचे जे सजेशन जे आहा त्या इन रायटींग आमी जेलाक धाडटा की स्थानीक पंच मेंबराक बरोबर घेवन ते सर्वे करपाक मातशें तुमी ताका वचपाची टायम पिरियड मातशें 1 month 2 months दिवचो मिनिस्टरान स्पेसिफिक विचार स्पेसिफीक मिनिस्टरान ह्याच फ्लोरार म्हाका एश्युरन्स दिल्ली 638 लादली लक्ष्मी पेंडींग आहा 638 पूण तुका कांयच सो गावलें ना? 7th कांयच ना आतापर्यंत कांयच गावलें ना कांयच मेळना 638 2 वर्सांत कांयच मेळना एश्युरन्स मेळ्ळ्या आतां एश्युरन्स आहा 7th ऑगस्ट म्हणल्यार पेंडींग 638 मेळटले दुसऱ्यांकूय मेळटले 638 तुका 2018 सावन पेंडींग आहा उत्तर दिता हांव एक डेट दी 638 दोन रिलीज करून नाका We have been following a precedent in this house. And that is once the question is with respect to any one constituency. You are supposed to ask with respect to one. If you are allowing us to ask for any constituency, from tomorrow I will also start pressing the button. And I will raise from my constituency. Minister सांगता. Speaker sir, तुगे right speaker sir, तू allow केला उलयलाय speaker sir. If he wants to ask, he can ask, and if he is allowed, he can speak. तुगे right आहे बघ speaker sir. You have allowed us. तू खबर आहा speaker sir. इतलो important issue हो. Senior minister, ex-CM तो speaker sir. स्पीकर सर स्टार्ट क्वेश्चन 1 3 Speaker sir, हांव मिनिस्टराकडे मागता लाडली लक्ष्मी वयर बशिल्ली आसा तांचे पयशे मातशे बेगीन क्लियर करचे होय व्हेरी गुड डिस्कशन खूप झालं प्रवीण आलेकर Speaker sir, LQ number 3B. Will the Minister of Transport be placed to state? Answer is as per presented in the House. जे आयज गोवा माइल्स जे आमच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा जे आयज कितल्यो गाडयो थंयसर चलता तेजे ते कावंटरार गोवा माइल्स तेजे डिटेल दिवची आनी तशीच डिटेल तेंचे विथ द एड्रेस दिवची तशेंच म्हाका एक मिनिस्टराक विचारूंक जाय whether the app based आणि प्रीपेड काउंटर हे दोनूय एकाच हेतून काम करूंक शकता काय कितें प्लॅटफॉर्माचेर तेजें मातशें सांगचें कित्याक ॲप बेज आसता पळय ते ॲप बेज तेंच्यांनी ऑनलायन हे करून तेंच्यांनी ते भाडें घेवन वयचे
कित्याक आयज आमच्या एअरपोर्टाचेर तांकां ऑलरेडी कावंटर दिल्लो आसा पूण तांकां कावंटर तो दिवचो न्हू कित्याक तांकां दोनूय सायडींनी आयज भाडी मेळटात जे आयज ते बुकिंगूय करता कावंटराचेर आनी तशें ते ऑनलायनूय भाडी हें करून ते घेवन वयतात ताका लागून आमच्या स्थानीक जे लोक आसात आमचे भावांनी आयज आमचे एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाल्लो आसा तेंच्यांनी त्या हेजेर आयज आमच्यो गाडयो घेतलेल्यो आसा लोनाचेर ताका लागून तांकां जे भाडें मेळना जे आयज गोवा मायल्स हेंच्यांनी आयज सगळ्या गोंयान सगळ्याक आमकां हांगासर त्रास करून दवरलेला ताका लागून म्हाका दिसता जो पळय कावंटर आसा गोवा मायल्साचो एअरपोर्टाचेर तो म्हाका दिसता हांगासरलो काडपाची खूब गरज आसा एज फास्ट हे म्हाका मातशें हेजो आन्सर दिवचो तेणी केन्ना पासून तो काडटलो कावंटर तो आनी जे गोवा मायल्स आहा पळय चलना जे गोवा मायल्स आहा पळय ते दोनूय हेतूनसून ते आयज जोडपाक येयल्ले आसा ती आमची पोटां भरूंक येवंक ना ताका लागून ते म्हाका आतां एज फास्ट कितें आहा ते तेजे कावंटराचेर सांगचे स्पीकर सर, माननीय आमदारान जे रेज केला हितून दोन विशय आसा आनी हांवें ताका स्पश्टपणे सांगला आन्सर्स एज पर प्रेजेंटेड टू द हावस. आतां तुज्या पयल्या विशयाचेर येता तूं पळय म्हणटा आमचे बिझनस व्हरपा येयला आनी असो प्रचार की गोंयकारांचो बिझनस व्हरता थिंगा स्थानीक आहा तेंचो धंदो आहा तो व्हरता. तेणें म्हाका दिसता हें लिस्ट वाचूं ना नेक्स्टचेर ए पळय लिस्ट आहा 510 लोक जे थिंगा आसा एअरपोर्टार. आय हॅव गिवन यू व्हेरी क्लियरली 513 नेम्स. हें तूं वाचल्यार हांव सुरवातेक थोडे वाचता 513 वाचून हावजाचो टायम वेस्ट करना. सायली राजेश गोवेकर म्हापसा, यश मलगांवकर म्हापसा, विश्रम पेडणेकर पेरणे, निलेश रत्नाकर पालेकर पेरणे, राजेश आरोलकर पेरणे, प्रज्योत नागवेकर पेरणे, सिद्धार्थ प्रकाश कांबली पेरणे, सिद्धेश सतर्डेकर पेरणे, वासुदेव नागवेकर पेरणे, संजय विष्णू गवंडी पेरणे, इनासियो दुआर्त पेरणे, हनुमान नागवेकर पेरणे. हे नांवान तुका मुद्दम सांगता तूं आयज नांवां सांगता पळय नांवां सांगता पळय पयलीं जे गोवा मायल्स जाल्ले पळय गोवा मायल्स तेन्ना तूं कितले सांगलेले पेंटाक लागून 500 गाडयो दिता म्हणून सांगलेले कितल्यो गाडयो दिल्ले ते सांगचे आतां प्लीज सिट डावन. प्रवीण आलेकर प्लीज बसून घेयात. हांव उलयता तेन्ना तूं उलयनाका मागीर तुजें सांग कितें तें. स्पीकर सर, आतां लास्ट एंडिंगा 3 नांव वाचता म्हणजे गोंयकार काय न्हू ते कळटले कोण भायले काय कितें ते. हिंगा 361 हिंगा म्हापसा अफ्रीड मकणकर, बशीर आगा पोरवरी, सुवर्णा सावंत आसगांव, फयाज नदाफ कामुर्ली, आकाश पायरे म्हापसा, मागी पिलेन शिवानंद दाडी नेरूल, सोनाली मनोहर शिरोडकर. हांव मोदी वाचून दाखयता तुका म्हणजे दाखोवपा लिस्ट जेन्युइन आय कॅन इट आन्सर इज ऑलरेडी गिवन टू यू इट इज इन द हाऊस. दुसरे उमाकांत पांडुरंग पेडणेकर मांद्रे, राघोबा सुरेश महाले उगे, ओझरी अतुल उल्हास शेट्ये तोरशे, अमृता तोरसकर नॉर्थ, योगेश राहुल, केवल विजयनाथ राजापूरकर पाले, विठ्ठल तोरसकर तोरशे सोडये, सचिन सदानंद नाईक विरनोडा, मंतान कामली. हांव खुंयचे लिस्टा मोदी वाचल्यार एंडूय वाचल्यार हितून 95% तुजे गोंयकार आसा आनी चड मेजॉरिटी तितून 80% पेडणेचे लोक आहा, मांद्रेचे आसा, दारगलचे आसा. 80% ना तूं 80% कशें सांगता 80% म्हाका पेडण्यानूच कितले दिले तितलेच सांगचे लेट मी रिप्लाय मागीर सांगता तुका पेडण्यान कितले दिले तेच सांगचे. अरे ह्या लिस्टान तू काड मरे पळय लिस्ट तुज्या फुडें आहा समोर आहा. तुवें पेडण्यान म्हाका प्रॉमिस केले 500 गाडयो दिता ते 500 गाडयो खंय पावले काय म्हणून हांव विचारता तुका त्यो. बस तू स्पेसिफीक गोवा मायल्स विचारला मागीर तेजेरूय येता जाय जाल्यार पूण म्हाका दुसरो विशय काडपा ना. हिंगा आतां सोय जाला एक प्रश्न विचारता एक जाग्याचो आख्या जगाचे विचारता अशें करया नाका सगळे बिगडटले. तुका जाय गोवा मायल्साचे. आतां तुजो एक जो सदांच तूं लोकांक उलयन दाखयता की बायले हे सगळे गोंयकार हें लिस्ट
हावजान दवरलेले आसा जाय जाल्यार आय कॅन प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस. गाडयो गोंयकारांक दिल्याने भायले सगळे ड्रायव्हर हाडल्यात न्हू. कर्नाटकाचे ड्रायव्हर प्रवीण आर्लेकर तांकां बेच आहा जाल्यार सांगचे. बस मातशें आमदार प्रवीण बेच आहा आर्लेकर जाल्यार पयलीं सांगचे. स्पीकर सर, इंतून 1,560 vehicles of Goa miles are flying. 90% इंतून गाडयो ज्यो चलता ड्रायव्हर कम ओनर जे DCO म्हणटा ते. ओन्ली 10% ऑफ द पीपल हॅव एम्प्लॉयड ड्रायव्हर्स. म्हणचे हे कितले गोवा मायल्स आमचे गोंयकारांनी आपणायला हेजेर कळटा. दुसरे, जेन्ना तेका म्हायती बीन आसतली, मोपा एअरपोर्ट जेन्ना इनॉग्रेट जाल्लें, आमकडे गाडयो नासल्यो. आमी तेन्ना मोपा मॅनेजमेंट आसा, मोपा एअरपोर्ट आहा, दे रिक्वेस्टेड गोवा मायल्स. माझे दाबोली सुद्धा गोवा मायल्स ऑल टॅक्सीज वे डिप्लॉयड दे. तो फेलियर जायना जावपाक. इनॉग्रेशन टायमा फर्स्ट टायम फ्लायट लँड जाता, दे केम टू आवर रेस्क्यू. हें तुका दुसरें सांगता. तुजो दुसरोय उत्तर दिता. हें लिस्ट मातशें वाच, तितून म्हळ्यार हें लिस्ट वाच, तुका कळटलें, म्हायती मेळटा सगळे पेडणेकार कितले आहा ते वाच. दुसरें, हांव मान्य सदस्य हांगा जे आसा सगळे मेंबर जे हांगा मिसगायडींग चलता तेय म्हाका मातशें क्लॅरिफाय करपा जाय. गोवा मायल्स हॅज बीन इन्स्ट्रुमेंटल टू मेक अनएकाउंटेबल टॅक्सी बिझनस अकाउंटेबल. तेणी जे GST कलेक्शन जाल्लें आसा 2018 स्टार्ट केल्लें अप टील 2024, 6,96,70,416 गोवा मायल्सान फारीक केला. TDS तेंचे डिडक्शन जाता. आज जो टॅक्स पेयर नासलो, दे हॅव कम इन द एम्बिट ऑफ अ टॅक्स SSC. इतले तेंचे म्हणजे व्यवसाय वाडला आणि 1.5 करोड ते फारीक करता. आता हे दोन्ही तरी ऍड केले जाल्यार 8.5 करोड दे आर पेईंग रेव्हेन्यू टू द गव्हर्नमेंट. तुम्ही म्हणटा ते हांव एक मुद्दम सांगता. हाऊ मेनी कार्स 1,500 टॅक्सीज जनरेट अराउंड 8.5 करोड धरया. एक्चुअली दे हॅव ऑलमोस्ट टच 10 करोड. तेही तुका हांव सांगता. तूं उलयतना सांगता केन्ना 18,000 टॅक्सी आहा, 18,000 तरी टॅक्सी आहा, ते एपाचेर ना, खंयच्या सिस्टमार ना, GST फारीक करना, TDS फारीक करना, आणि एक्चुअली तेणी सगळ्यांनी खंयचे तरी एपार येवपा जाय. हांव म्हणना हांव एपाचे काय उलयना. हांव तुका एकच सांगता, जे पळय काउंटर तुम्ही दिला पळय तो काउंटर काडचो. म्हाका आमदार प्रवीण बाब हांव तेजेर एगेन्स्ट आहा. जो काउंटर दिला पळय तो गोवा मायल्साचो तो काडचो. तेंच्यांनी तेंच्यांनी बाडी मारची. दुसरो प्रश्न कितें विचारलो तुम्हाला? I am on my legs. You should not speak when I am speaking. I will not speak when you are speaking. तुका उलोवपा दिता हांव. ओके? स्पीकर सर, हेच अर्थान 1,500 taxis, if they can generate around 10 crores, more than 8.5 crores, 18,000 taxis je te aha mutta, that means I was just calculating, government is losing every year around 100 crores, 90 to 100 crores. And गेल्या 5 वर्सांचो रेव्हेन्यू आमी एपाचेर येवना, आमी सिस्टमीचेर येवना, आमचे रेकॉर्ड ना, कोण हुंय भाडें कशें मारता ते. We have lost more than 500 crores. Every state has got a system. They are on some app or other. हांव म्हणना हे मान्य टॅक्सीवाल्या, आमचे मान्य आमदाराकूय, डोंट कम ऑन गोवा मायल्स इफ यू डोंट लायक. यू डोंट वॉन्ट टू कम ऑन गव्हर्नमेंट टॅक्सी ॲप म्हण आहा तेजेरूय तुमी येयना. तुमचे ओन ॲप काडा. बट लेट दे बी अ सिस्टम. एक शिस्त आसून दी. भाडें सगळ्या मेळटलें. कशें मेळटलें? पॉयंट टू पॉयंट पॅसेंजर कलेक्ट करून आनी सारकें व्यवस्थीतपणे देर इज समथींग फॉर एवरीबडी. दुसरे जे ते सांगता, हांव मुद्दम गोवा मायल्साचे सांगता, मान्य सगळ्या सदस्यांक खबर आसपा जाय. डावन पेमेंट 1,70,000 आसता एक वॅगनार दितलो जाल्यार. मान्य मुख्यमंत्र्यान एक स्कीम केली. हांवें तेका सुचिल्लें तेन्ना ही स्कीम आमी करपा जाय म्हूण. मुख्यमंत्री गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम आमी हांकां टॅक्सीवाले म्हणना, आमी तांकां पात्रांव करपा आमी येवजिल्लें. लेट देम बी द ओनर्स, एंटरप्रेनर्स. तेंचे 1,70,000 गोवा मायल्स फारीक करता. डिस्काउंट मेळटा. वेन यू बाय कार्स इन बल्क 57,20,000 तांकां अराउंड 57. एडिशनल फायनान्शियल बेनिफीट 28,50,000 टोटल तांकां हे बेनिफीट तांकां पास करता. आतां गाडयो ज्यो वॅगनार आसल्यो, आतां ह्यो गाडयो अपग्रेड केला.
अपग्रेड केला टू हुंडाय ऑरा टील डेट स्पीकर सर हांव मुद्दाम सांगता हे डिमांडर सांगता 1 मिनिट आय एम ओनली आन्सरिंग स्पीकर सर बाकीचे क्वेश्चनाक कितलो टाइम घेतलो लेट मी मेक अ पॉइंट स्पीकर सर स्पीकर सर बरे आहा ते कोडू लागता अशें जालें ना स्पीकर सर हांव खरें ते उलयतां 2 मिनटां घेता 2 मिनटां दिस इज व्हेरी 25 जाली 2:25 अरे मागीर म्हणटालो आपुणूच उलयला बोस रे मातशें जे आपुणूच उलयला म्हणटालो ऑनरेबल मिनिस्टर आमकांय उलोवपाक जाय ओके 2 मिनटां तू 2:25 जाली तू डिमांडाचेर सांग न्हू डिमांडाचेर सांग आमकां यू शुड हॅव डिमांडाचेर तू आमकां सांग म्हणटा डिमांड आहा न्हू तुजो जाणा पूण यू रिप्लाय टू अस ऑन डिमांड स्पीकर सर public has a right to know when a question is asked demand definitely I will give more details I am only talking on Goa miles 55 lakh passengers travel with Goa miles till date 15% of the passengers local Goans 1000 to 1200 people travel by Goa miles every day हे म्हणटा तितून कोण गोंयकार ट्रॅव्हल करना टुडे गोवन्स आर प्रिफरिंग गोवा मायल्स कित्याक सोय आहा 20% लेस देन अदर फेज थोडे ओ मान्य आमदार कितें म्हणटा ना चडोवपाक तांकां चोडय म्हणटा अरे तुका सोय कितें मेळटा जाल्यार कोण चोडय म्हणटलो भाडें तूं वाडय हें म्हाका अजाप दिसता स्पीकर सर लास्ट म्हाका सांगपा जाय दिस इज एवरीवेर इन द वर्ल्ड देर इज अ चॉयस विथ द पीपल इट शूड बी द पीपल्स चॉयस कस्टमर चॉयस गोवा मायल्स टॅक्सी बसतलो काय दुसरे हूंय वयतलो तो हे ते म्हणटा कोण नाका दुसरो प्रश्न ताजो स्पीकर सर हे कितें दुसरे मेंबरान मेळ्ळा ताका मातशें ऑपॉर्च्युनिटी दी एक क्वेश्चन जाला तो दुसरो प्रश्न तुजो कितें आसा सेम क्वेश्चन ते प्रवीण हल्लेकर तुजो दुसरो प्रश्न माझ्या गोवा मायल्साचो हे आसलो सर प्रवीण हल्लेकर तुजो दुसरो प्रश्न कितें आसा तो पळय गोवा मायल्स ते ना, दुसरो प्रश्न ना? पळय तो काउंटर काडटा हो ना तो अजून सांगूंक ना सर निलेश काब्राल सर हे कितें चलता दुसरे आदी निलेश काब्राल तो सांगूंक ना न्हू स्पीकर सर बसून घ्या. तेणे एक क्वेश्चन विचारलो गोवा मायल्स बसून घ्या सप्लिमेंटरी निलेश काब्राल बसून घ्या तुम्ही बसून घ्या निलेश काब्राल स्पीकर सर हांव ते लिस्ट पळयतालो सर निलेश काब्राल आन्सर दिला मुट्टो निलेश काब्राल स्पीकर सर क्वेश्चन अरे पेडणे आन्सर घ्यायला स्पीकर सर आणि तुझाच क्वेश्चन आसा स्पीकर सर हे कितें चल्ला स्पीकर सर प्रवीण हल्लेकर तुझो प्रश्न आसा स्पीकर सर काउंटर काडटा हो ना तो जाय तुझो प्रश्न आसा निलेश काब्राल निलेश काब्राल सर इलिगल स्पीकर सर ते कितें इलिगल गोवा लिस्टा भितर म्हाका सभागृहाच्या सदस्यांनी सभागृहाचो मान दवरचो निलेश काब्राल दुसरे स्पीकर सर निलेश काब्राल स्पीकर सर हांव विचारता ते विचारपाक दिना स्पीकर सर हांव लिस्ट पळयतालो त्या लिस्टा भितर स्पीकर सर हो इशू जो आहा पळय न्ही टॅक्सी इशू आत्तां म्हणजे तेणी गोवा मायल्स इशू मोपा एकंदर गोंयान टॅक्सी इशूचेर परत परत सगळी कडेन वेगवेगळी चर्चा जाता फाटल्या सेशनाच्या वेळारूय बी अशाच पद्दतीन चर्चा जाल्ली ताजी मिटिंगूय घेतलेली अर्दे इशू रिजॉल्व जाल्ले आतां परत एकदां म्हणजे सेशन येयले काय सगळे इशू परत एकदां तकली वयर काडटा म्हणटा नो डावट आसतले इशू हांव ना म्हणना बींग अ चीफ मिनिस्टर अलॉंग विथ द ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हे जे इशू आहा पळय न्ही आनी जे आमदार लागता तांची एकदां हांव हे हावस चलता आसतना एकदां मिटींग घेता आनी बाकीच्या सगळ्या इशूचेर कित्याक परत एकदां इल्लिगल आनी हे तें म्हणून दाखोवपाची गरज ना नाका गरज ना हांवें स्पीकर सर दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू आमकां 30 मिनिट्स हेजे डिस्कशन जाय स्पीकर सर स्पीकर सर हे हाफ एन आवर डिस्कशन आमकां जाय हेजे दिस इज इम्पॉर्टंट इशू स्पीकर सर talk on the demands. Speaker sir, you can talk on demand day. Demand day, I will give more details. Demand 24th are the demands. 24th are the demands on transport. Speak what you want. I will give you full details, more details. You are not allowing me. Speaker sir. Speaker sir, why re? Speaker sir, एकूच last point clarify करता. मान्य आल्लेकर तेणे सांगिले, Airport Authority of India is aiming to enhance passenger facilities
and services by providing app-based cab aggregator services at Airport Authority of India Airport, Chennai, Coimbatore counter aha, Delhi counter aha, app-based taxi, Mumbai Airport aha. I will give him all this record. I am placing it on the table of the house. Hyderabad asa, Visakhapatnam asa, Ahmedabad Airport asa, Bhopal asa, app-based counter at railway station, hui ahate, Bangalore railway station asa, Mysore railway station asa, Mumbai railway station aha, Delhi railway station aha. Recently, there is a judgment of Kerala High Court which says they have a right. I am placing this on the table of the House. मंत्री बसून घ्यात प्रश्नकाल हांगा सोंपता तुही वाच. मंत्री प्रश्नकाल हांगा सोंपता एक निवेदन हांव करता स्पीकर सर एक रिक्वेस्ट एक प्रश्नकाल हांगा सोंप एक निवेदन हांव करता निवेदन पहिले ऐक खास करून प्रसार माध्यमांनी ते समजून घेवचें विधानसभेचें अधिवेशन प्रसार माध्यमांत वरवीं थेट प्रक्षेपण जाता ही एक बरी गजाल आसा पूण जायराती खातीर थेट प्रक्षेपण मदींच बंद करता अशें म्हज्या निदर्शनाक आयलां तातूंत कितेंय सेन्सर्ड जाता अशें जनतेक दिसूंक जायना ह्या खातीर हांव सगळ्या प्रसार माध्यमांक निर्देशीत करता की सभागृहाच्या कामकाजांत थेट प्रक्षेपण कसलीच अडथळा हाडनासतना दाखोवचें शेवटाक गोंय विधानसभेचो लोगो प्रक्षेपण करता आसतना स्पश्टपणान दिसचो त्या खातीर दुसऱ्या खंयच्याय लोगो चित्र मजकूर दाखोवचो न्ही हें निवेदन करता जिरोवर श्रीमती जेनिफर मनसरात. Speaker, sir. Attention of the House is drawn towards the vendors from Donopol who are all from the local community due to the non-fulfillment of promise made by the Tourism Department regarding building of kiosks. The steps the government will take to relieve the plight of the vendors. Speaker, sir, will the government fulfill the promise that was made to the people? And since the Honourable Minister is not present here, will CM assure me that he will take this into consideration and follow up on the same? Yes. Speaker sir, note it. Yes. Sri Kedar Naik. Speaker sir, attention of the House is drawn that in Saligaon constituency during the current monsoon, many dengue cases have been reported in the constituency, especially in Girim village. The government may kindly look into the matter and take the immediate precautions to prevent the spread of dengue cases on priority basis. Honourable Minister. Dr. Chandrakan Shetty. Sir, residents of the Bicholim constituency are increasingly fearful and anxious due to the rising number of accidents on the newly constructed Bicholim bypass. There is an urgent need to inspect the cause of this recurrent accident at both the end of the bypass, specifically at the Varshe and Watadev Sarwan junction. Immediate action is required, including the installation of traffic signal at both locations. In the interim, we request that the government deploy a traffic constable at each end to ensure smooth traffic management and prevent further accidents. Sri Sankalpa Munkar. These are cow instructions. Yes. Thank you, sir. Speaker, sir. Attention of the House is drawn on the plight of taxi operator, transporters, hoteliers, shack owners, and other ancillary service providers with regards to the decline in flights and passenger footfall at Dabolim International Airport. And in the event of further shifting of airlines to Mopa Airport, people fear that the entire South Goa economy is at stake and the livelihood of many people will be affected if this continues. Step government intend to take in this regard. Speaker sir, हालीत आम्ही पहिला कितलीशी फ्लाइट शिफ्ट झालेली आसा पयरूच एअर अरेबिया फ्लाइट शिफ्ट झालेली आसा हांव मागता हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. विरेश बोरकर. Speaker sir, attention of the House is drawn at the increasing amount of cattle on the roads, which not only impede flow of traffic but also raises the risk of accidents and deaths. Cattle are seen sitting on highways, internal roads, and at various junctions at night
it becomes difficult to spot them, and many accidents occurs due to this. Request the concerned department to resolve the issue at the earliest. Speaker sir, तुम्ही पळयता आसतले गोरवां जी आसा ती खुबशा हायवेचेर आनी इंटरनल रोड्साचेर आयज खुबशी दिसून येता आनी हेका लागून जे डिपार्टमेंटान घातलेले की MOU सायन करपाचो जावं कॅटल शेड्स बांदपाच्यो ते अजून पर्यंत जाल्ले ना आनी खूब कडेन अशेंच आसा आनी एक्सिडेंट जाता. सो आमी जेन्ना म्हणटा गोमाता म्हणटा खंय ना खंय डिपार्टमेंटान लक्षात घेवपाक जाय आनी एक कॅटल शेड आसा ती डिपार्टमेंटाच्या थ्रू खंय ना खंय बांदपाक जाय. म्हाका तरी अशें दिसता कारण हे जायत ना. ओके, थँक्यू. Speaker sir, attention of the House is drawn on the plight of the general public of Benauli, Khareban, Mungul and surrounding areas with regards to the rampant flooding due to the absence of a comprehensive drainage plan. Speaker sir, ये WRD department खातीर PWD National Highway Western Bypass without stilts complete करपाक सारखे फोर्सान गेल्ले आहा. हांव जेन्ना नितीन गडकरीजी कडेन गेल्लो तेन्ना ताणें एक RK पांडे म्हण ताका धाडिल्लो. ताणें 3 सजेशनां केल्लीं. एक सजेशन आशिल्लें रिवर साल्ट डिसिल्ट करा म्हणून आनी प्रोटेक्टीव बांद बांदा म्हणून. दुसरें म्हणटा तें एडिशनल कल्वर्ट चड करून खारेबान टू वार्का रोड म्हळ्यार बेणावली वार्का रोड हातून एडिशनल कल्वर्ट बांदा म्हणून. आनी तिसरें म्हणटा तें रिवर्स फ्लो. आतां कितें जालां मदीं जें माती भरल्या ताजे खातीर आमचे फूल एरियेन म्हळ्यार जे शेतां रोयतात ती सगळीं शेतां बुडिल्लीं आहा. हांवें पयर तुमच्या इंजिनियरांकूय व्हेल्या WRDच्या इंजिनियरांक म्हजे फाटल्यान फूल बुडिल्लें आहा. शेतान थंय जावचें ना. सो स्पिकर सर हे दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. आज येदो व्हडलो इशू हांगा आयिल्लो आहा म्हळ्यार व्हडलो ताणें फोटो दाखयल्यात कंप्लीट फ्लडिंग जाल्लें आहा थंय. सो हांव मागता की तुमी हे 3 मेजर्स जे तुमचोच एक्सपर्ट बाब नितीन गडकरीन धाडिल्लो ताजो मनीस तांणी जी सजेशनां दिलीं ताजे कंप्लीट तुमी निग्लेक्ट करतात. तें तुमी मातशें तकलेन दवरात आनी ताजेर ऑन दॅट बेसीस कितें करात. हे खेपे म्हाका दिसता कितें तरी NGTची केस आहा म्हूण तुमी डिसिल्ट करूंक ना. कितें तरी इशू आहा तुमी चीफ इंजिनियराक विचारात. तो म्हणटा NGTन आहा म्हणून डिसिल्टूच करूंक ना रिवर तुमी. सो स्पिकर सर हे मातशें टेन्शन घेया कित्याक शेतकऱ्यांचो इशू हो आनी लोकांचो इशू. That it has rained so heavily for the last almost so many days. रेन जाले रिवर्स फ्लो जाता. ना ना कितें जालां तांणी 3 स्पेसिफीक सजेशनां दिल्लीं. एक की तुमी डिसिल्ट करा. तुमी खंयची तरी NGT केसी खातीर डिसिल्ट करूंक ना. खंयचे डिसिल्ट करूंक ना. सगळे मतदारसंघात बरें काम केलां तुवें पूण रिवर साल जी डिसिल्ट कर म्हणटा ती तुमी करूंक ना. दुसरें कितें आहा एक्स्ट्रा ड्रेनेजीस बांद म्हणिल्ल्यो ताणें त्यो एक्स्ट्रा ड्रेनेजीस तुमी मेन्शन केलें ना ना स्पिकर सर हो इम्पॉर्टंट इशू. सगळीं शेतां बुडल्या आतां वचूंक मेळना थंय. तर कांयच मेळना आनी देर इज नो. हांव जाणा पावस चड पडला हें सगळें आसा पूण स्पिकर सर हाजेर तुमी ताजी सजेशनां ताणेंच दिल्लीं सजेशनां एग्री करून तुमी ती. To inform you that, see, Speaker sir, I'm very particular about this Sal River because that is the most polluted river of the state. So we will take due care, whatever measures are to be taken, as far as the improvement of these and also to avoid the flooding in the periphery of a Sal River. Yes, Shivanji Vegas. I'm very happy that Minister has acknowledged that the river Sal is the most polluted. So one thing is that we will together work to make river Sal clean. Because sir, Honorable Speaker and the esteemed members of the House, attention of the House is drawn towards farmers and villagers residing along the river Sal due to the urgent need of repair of sluice gates across the river Sal. The current state of despair is causing salt water infusion into agricultural fields and freshwater sources, damage to crops and livelihood of farmers, erosion of river banks and loss of land, threats to the ecosystem and biodiversity. The sluice gates play a crucial role in regulating water flow, preventing saltwater intrusion, and maintaining the river's health. Neglecting their repair will have far-reaching consequences for our environment, agriculture, and economy. Allocation of funds for repair of sluice gates, timely completion of works, and long-term solution for sustainable management of river Sal is the need of the hour. Steps government intends to take. Because sir, जे भाशेन आतां उलयले RK पांडेन सांगलोलें हें सगळें रिलेटेड टू दॅट. आज फातोर्डा आनी मडगांवची घाण सगळी आमगे शेतान भितर जाता कित्याक हे स्लूइस गेट सगळ्यो मोडलो आय. हांवें 100+ स्लूइस गेटीचो रिक्वेस्ट घायल्लो गेल ते असेंब्लीन. आमगे मिनिस्टरान सांगलोलें 50% करया लास्ट बजेटाक. हांवें नोट मूव केल्लो 50 स्लूइस गेटीचो. अजून कुसान तो 50 देखून जालो ना. बिकॉज आय रिक्वेस्ट एटलीस्ट लेट स्टार्ट वर्किंग दिस इयर because let us make sure that we at least have a deadline. Speaker sir,
regarding this River Sal, particularly beyond this Fatorda, I would like to inform the House and also to Honorable MLA that there are almost 90 sluice gates all along this river and the bunds. 108. Out of these, 10 have been repaired. This season, immediately after monsoon, somewhere in the month of November, December, we will try to take up another 10 to 15, which are really in bad shape. So that that would avoid what I should say the intrusion of a. Yes. I did not want to say anything, but जो स्विस गेट्स रिपेअर केले त्यो एक्स मिनिस्टर एक्स MLA के जी बाटा है नी नुई तेंकोन and thanks स्विस गेट लागताय त्योच केले स्पीकर सर I am you put this across so I am telling you म्हाका कोणा काय मुळपा नाकाले but जे मिनिस्टर आहे जे एक्स MLA आहे आणि तेंगे नुईचो बाटा आहे तेंगे स्विस गेट्स regarding increasing dumping of garbage on the roadsides. Speaker sir, तुमका खबर आहा की this is regarding increasing dumping of garbage on the roadsides. Because sir, आयज वचत थंय स्पेशली कोस्टल बेल्टाक सगळ्या रस्त्याचेर गार्बेज उडयलेली दिसता आमकां आनी तेका लागून गव्हर्मेंटान हेचेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाची गरज आहा. आयज तुमी पंचायत डायरेक्टर पंचायत तुमी फंड्स दितात पंचायतीक आनी ते मागीर टेंडर करतात आनी कॉन्ट्रॅक्टराक दितात पूण तो कॉन्ट्रॅक्टर सारकें काम करना तेका मॉनिटर करपी कोण ना. म्हाज्या वांगडा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक दीस आमच्या कॉन्स्टिट्युएंट वयताले तेन्ना तेंच्यांनी पयल्यान म्हाका विचारलं हरमल आनी मांद्र्या बॉर्डरीर हे कितें रे काय म्हणून. आमी स्वता रावन सद्या एकदां काडटा क्लियर करता पूण इतले घाण मारता टुरिस्ट येतात वयतात तांकां वास घेवचो पडटा तो. सो हेचेर स्ट्रिक्टली कितें तरी डिसिजन घेवचें पडटलें गव्हर्मेंटान. स्पीकर सर ताकाच लागून तर आमी कितें म्हणटा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आहा पळय न्ही तेकाच सगळें काडूंक लावपाचें बेस्ट वे. त्यो पंचायती बी काडना त्या होल एज अ निदान कोस्टल बेल्टाची सुरू करुया परत मागीर मात कोस्टल बेल्टाची पयलीं सुरू करुया कारण कशें आहा कोस्टल बेल्टाची सुरू केली काय मागीर पंचायतीक आनी वेगळें हें करपाची गरज ना. एटलिस्ट वी कॅन आस्क दॅट पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्टर थ्रू अवर कॉर्पोरेशन बाबा कित्याक काडूं ना काय म्हणून हें करपाक मेळटा निदान आमकां नितळ उरपाक जाय. Yes. Sri Attorney Costa. So, attention of the House is drawn of Goenkas as non-Goans have outnumbered locals in the Goan markets pertaining to sale of vegetable, fish, essential commodities. Non-Goans have captured the market and the Goans fear that they might be displaced from their traditional occupation, supporting them to earn their livelihoods. Measures government has intent to take in this regard. Speaker sir, Speaker सांगता मुद्दाम सांगता हे आमगेले ST भाव गेले जो स्पीकर सर मडगांव तांकां येयल्यार पुलीस स्टेशना कडेन बाकीचे हे भायले आहाय तांकां धाडायताय तूं केपें सांडे मार्केट लागता आमगे गोंयकार जे ST आहाय तांकां रस्त्यार रावपा पडटा बरें हे भायले आनी मेन बिल्डिंगाक थिंग ते सो हांव मागता गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी प्लीज गोंयकारां सांबाळचें. Yes. Sri Urialimo. स्पीकर सर पयलीं सुद्दां तें सांगपाक सोदता जें आमी बारीकशें जें कॉलिंग अटेन्शन बी घाताय आतां हें कॉलिंग अटेन्शन विथ रिगार्ड्स टू दाबोली घायलें तें तुमी मागीर 0 आर मेन्शन केलें. पयल्या दिसाक आमी 0 आराक कुंकोलीम चिफ्टनाचें मेन्शन केल्लें तें डिसअलाव केलें. मुखेलमंत्री स्टेटमेंट कोता. आय जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग दिस टू योर नोटीस. स्पीकर सर attention of the House is drawn due to the rising prices of vegetables and essential commodities. The price of tomatoes has touched rupees 80 per kg, potato and onions are at rupees 50 per kg, garlic is rupees 400, ginger is 225 per kg, which is now beyond affordable limits of the Goans who are already under financial burden due to the rising unemployment and collapse of the mining and the tourism sector. The prices are soaring due to shortage of supplies from the neighboring states due to disruption of traffic on account of landslides in the Ghat sections. Government should take immediate steps to bring prices at affordable limits. Speaker sir, tomata, botate, kando, ale, losun, हे वाडत आहा. मागीर रांदप कितें? म्हाका दिसता मुखेलमंत्री बाब मातशें हेजेर लक्ष मातशें उलय तूं लक्ष घाल हें वाडत आहा तें बंद जालें न्हू थिंगा घाटाचेर आनी वाडत पयलीं इल्लें म्हारगाय आहा तेच्या हाडलें आनी खावपा कितें कांदे बंद जाला तो तेंच्यांनी बंद केला त्यांच्या you make some arrangement, look at it and make some arrangement, just give an answer. ठीक आहे सर. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन ताच्या खातीर सबसिडायज रेटीन मेळपाक जाय म्हणून भाजी खूब मोठ्या प्रमाणात हाडटा. म्हाका दिसता आमी 20 कोटी रुपया सुमार दर वर्सा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक दिता हे सबसिडायज रेटीन दिवचे म्हणून. तेच सांगता मरे म्हणजे लोकांक हे खबर ना की कितले पयशे आमी भाजी तुमी सबसिडायज रेटीन खावची
म्हणून दिता पळय न्ही, टोमाटां आसतली, बाकीची हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाची जितकी भाजी येता पळय न्हू, तितके सगळ्यांचे मार्केटान रेट मेंटेन उरचो म्हणून सबसिडायज रेटीन दिवपाक 20 कोटी मिनिमम हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक दिता. तेकाच लागून सांगता हांव स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय म्हणून तुका सांगलें टोमाटा हांगा लागता. स्वयंपूर्ण हुंय जाला गोंय, स्वयंपूर्ण दुसरे जाग्यार जाला गोंय, स्वयंपूर्ण ड्रग्सान जाला आनी कितें मर्डर रेप हितू भाजी हितू हाडाका. हे बारीक लोकांक लागता हे प्रश्न. स्वयंपूर्ण गोंय करपाक सुरू करपाक लाय. शेतां लावपाक जाय, ती शेतां लावपाक सुरवात कर. उदवान हुंय येतो थिंगा शेतां. दिलाय रोबो Attention of the House is drawn that the wall of Shapara Fort is in a very bad condition, as stones from the wall of the fort are falling apart and some stones have been fallen in the river. Also, some are falling due to monsoon rains. The step government intends to take and the time frame within which the said work will be completed. आताच आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर येऊन एक्सेस टू द फोर्ट आम्ही इनॉग्रेट केला आणि तुम्ही पळयता कोहे ट्युरिस्ट ते फोर्टाच्या वॉलाचेर बसून असतात. सर ते फातोर जे आहा ते हालतात आणि तो फातोर ट्युरिस्टूय हाला पडटलो फ्रॉम द फोर्ट आणि तो फातोरूय घेवन हाला पडटलो. दीस इज ऑन प्रायोरिटी. यू हॅव टू रिस्टोर आवर फोर्ट. येस कितले ट्युरिस्ट भरलेले ते जो एस्टिमेट करून घेतिल्लो आसा, द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 3 crores 08 lakhs. तो एस्टिमेटूय केल्लो आसा आनी व्हेरी सून तो आतां आमचे कडेन स्वताचे सेल ना म्हणून PWD कडेन दिल्ले आसा. ते टॅक्निकल सँक्शनां आसा. पयरूच ताजी एक एक्सेस रोड आसा 5.77 crores वर्थ त्या शापोरा फोर्ट्साचेर आमी केल्ले आसात. दीस वर्क वील बी डन. येस कॉलिंग अटेन्शन श्री एल्टन वाज. Anton was, sorry. Speaker, sir, there is a fear and anxiety in the mind of the people of Sankwal village in Kortali constituency because the water which flow in the Nala which originate from Jwari Nagar and passing through Sankwade village and follows in the river Jwari near Kortali junction is emitting a very bad and fuel smell. The Goa State Pollution Control Board official inspected the site of 2 samples of water at 4 different spots, and the report proves that the water in the Nala is polluted and contaminated. The step of the government to be resolved the same. Speaker, sir, आमचे जे सांकवाडे विलेज आसा. एक आन्सर दिले पहिले. आन्सर दिल्या उपरांत उलय. आन्सर दिलो. Speaker, sir, the Goa State Pollution Control Board was in receipt of a telephonic complaint from the Honorable MLA, Shri Anton Vaz, regarding turbid water at Nalla in Sindoli Ward, Sankwal on 15/6/2024. Accordingly, the board carried out an inspection of the site at Sindolim on 15/6/2024. The Honorable MLA, Shri Anton Vaz and Shri Edward Fernandez, PA to the Honorable MLA, were also present during the inspection. Following were the observations made. Number 1, turbid water with a milky white appearance was observed flowing in the rivulet Nala in Sindole ward of Sankwal. The water also had foul smell. Number 2, upon inspection of starting point of the Nala, further upstream, it was observed that the settlements in Sankwal were disposing kitchen wash water and sewage waste into the Nala. It was also observed that solid municipal waste was also being dumped into the Nala at this point. Point number 3, at midstream, there is a phytoremediation-based STP set up by PWD for treatment of water from the rivulet. It is a natural STP using constructed wetlands and phytoremediation method, having a capacity of 750 KLD to 1 MLD, installed to treat Nala water. As submitted by the plant operator during monsoons,
This STP is not operated due to saturation of the wetlands used in process of phytoremediation, and at the time of inspection, the STP was not in operation. The Nala had a similar turbid and milky white appearance throughout from the inlet of the STP right till the starting point of the Nala. Point number 5, there is also a common public toilet facility set up by Sulabh, and the overflow of sewage from the septic tank and soak pit of the common toilet facility was also seen flowing into the Nala. Number 6, the team also observed traces of open defecation along the banks of the Nala. Number 7, at the time of inspection, a total of 4 samples were collected by the inspecting team for the purpose of analysis. Sample number 1, location, upstream at the starting point of the Nala. Sample number 2, inlet point of the PWD STP. Number 3, final treated water sample from PWD STP. Number 4, downstream in Sundale ward of Sankwal village. The analysis reports of the final treated water sample from the PWD STP indicates all parameters within permissible limits. However, the analysis reports of the Nala water samples collected upstream and downstream indicates total coliform, fecal coliform, and E. coli indicating sewage contamination. Accordingly, the following directions have been issued by the board. Number 1, directions to the Directorate of Health Services under the Water Act dated 27/6/2024, directing to take immediate action to ensure that the discharge of untreated sewage and solid waste from residential settlements located at Sankwal, Maramagoa, Goa, and overflow of wastewater from septic tanks and soak pits from common toilet facilities, Sulabh, is stopped with immediate effect, and the residential establishments in question, as well as common toilet facility of Sulabh, install adequate and effective sewage treatment facilities. Number 2, directions to the village Panchayat Sankwal under the Water Act dated 27/6/2024, directing to take immediate action to ensure that the discharge of solid waste from the residential settlements located at Sankwal, Maramagoa, Goa is stopped with immediate effect, and the residential establishments in question take immediate steps to dispose of the solid waste generated by them in an environmentally sound manner. Number 3, directions to PWD dated 27 June 2024, directing to immediately obtain the valid consent to establish consent to operate of the board as required under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Number 4, directions to PWD dated 27 June 2024, directing to immediately obtain the valid consent to establish consent to operate of the board as required under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. In response to the directions issued by the board is in receipt of a reply from PWD, who have submitted that the PWD has not installed any STP in Sindoli ward, Sankwal, Maramagoa. Upon inquiry, it has been brought to the notice that the said STP is installed by the Sewage and Infrastructure Development Corporation of Goa Limited. The board is in process of issuing directions to the Sewage and Infrastructure Development Corporation Limited. Speaker, sir. Calling attention हाडपाचें हें serious issue आसा आनी हो कोर्ताली constituency आमचे सांकवाडे विलेजीन हो water नाला आसा व्हडलो हो जुवारी नगर टू कोर्ताली जो आमचो जुवारी river आसा थंय अटॅच जाता आनीक हांगासर जो जुवारी स्टार्ट जाता थंय आमची जायती हांगासर सायडीन नालाच्या सायडीन घरां आसात तशेंच आमचे 3 पार्ट वायज शेतां आसात तशेंच आमचे हांगासर बांदोडे लेक आसा तशेंच जुवारी जे आमचे लेक आसा थंयसर आमचे हिंदू भाव जे आमचे गणेश आयडल इमर्शन करता तितून
आनी हे इतली जी घाण येता इतलो वास येता आनी आमचे सांकवाडे जे आमचे स्कूल आसा कॉन्वेंट आसा आनी ते स्कुलान आमचे बोर्डिंगाची भुरगीं आसा ताकाय इफेक्ट जाता इतलो वास येता म्हाका जाय जाता तितले बेगीन हे हो जो वास कित्याक येता कितें जाला हाची इन्क्वायरी जावपाक जाय कित्याक हांव जाणा जो रिपोर्ट आयला पोल्युशन बोर्डाचो तो पोल्युटेड आसा हें कन्फर्म जाल्लें आसा पूण पोल्युटेड कसो जालो हो वास कित्याक येता इतलो वास सगळो लोक तिका बोवाड मारपाक लागलेलो आसा आमचेर उलोवपाक लागलेलो आसा सर जाता तितले बेगीन हो जो बांदोडले लेक देखून आसा तिका आमचे सर्जन जावचें आसा आतां आमचे गणेश पावलेले आसा छत्रपती पावलेले आसा हे इतले इफेक्ट जावपाक जायना आनी जाता तितली एक्शन घेवन जो स्मेल येता ताचेर आमकां फायंड आवट करपाक जाय आनी गोवोरमेंटान आमकां हो रिपोर्ट दिवचो पडटलो कित्याक आमच्या लोकांचो हेल्थाकूय प्रॉब्लम जावपाक शकता हांव मागता जातले बेगीन तुमी हो रिपोर्ट आमकां दिवचो म्हणून सर थँक्यू सर मिनिस्टर तुमचे कितें सांगपाचें आसा Because I think I have answered whatever the honorable member is asking in my reply. However, I think the honorable member will also agree with me, Speaker Sir, that this is an annual issue, primarily because of, what do I say, illegal hutments, illegal houses having been constructed, no connection, no STPs, etc., etc. As such, we have approached the health department, asking the health department to take necessary action. We have also directed the Sulab toilet be installed immediately with an STP plant. I'm sure with this, the smell would decrease. Next calling attention, Sri Benzi Vegas, Sri Vijay Sedisar, Kalu Freza, Viresh Borkar. Benzi Vegas. Because of fear and anxiety in the minds of members of South Goa, Kumdad, Margaon, due to the paralysis in functioning of the office of the administrator of Kumdad of South Zone, Margaon, due to alleged habitual absentees of the incumbent administrator leading to lack of supervision of staff and significant delays in office procedures and neglect in disposal of files relating to illegal construction. Thus, demolition orders are inordinately delayed. In particular, the demolition orders was not forwarded to demolition squad for demolition of illegal structure at Mungul, Margaon, under Margaon, Kumdad. The steps the government to resolve the matter. The steps of the government. Speaker, sir, I will instruct my Collector South to immediately visit the office of the Administrator of Kumdad South and take immediate steps to resolve the issue. If need be, we will ensure that the officer is immediately replaced. Speaker, sir, a problem officer replace kon ani a problem tesh जायना है. Speaker, sir, the problem here is ministeran एक meeting गेली थोडे म्हूण पयले आनी कुमदादी सगळे मेंबर येयल्ले आनी कन्वेन्शन येयल्ले. हे स्टाफ लेवला मॅटर न्हू हो टॉप मिनिस्टर लेवल टॉपिक हो. After that meeting, after that convention, what was the follow-up that the office of the minister did in order to ensure implementation of what was discussed in the convention? Or topic comes there first. Oirson kit initiative gela, a mistake convention kelle, ye zori tor unch message clear osna, the seriousness of this functioning of this Kumdad's office is not getting clear. Kityak odil jo aha, sarkar jo aha, to Kumdadi support gona mukota, mistake for showbaji. So I want to know first specifically, I need clarification, what has been done from there on till now? Because the entire functioning of all these offices, I have just pointed out one. I am the president of Karamboli Kumdad and we belong to the central zone. The central zone also is the same. Just that aming ponje sodda hi nahi, but to time our was sodda eskon jata speaker sir. It is not about them, it is about the entire system. Karzanson Kumdadik salwar korpak ani Kumdari favoran functioning जावपा जाय. Not just to show. I request the honorable minister, ten meeting गेली, convention केले, तेज हाटलान कांयच जाल ना. बरें हां. आतां कित करतो तो? 7 तारीख जाच पयलीं कित करतलो? पावस काबार जात म्हळ्यार कित करतलो? आनी येते असेंब्ली सेशन जात पसून तो हे सगळे इम्प्लिमेंटेशन करतलो. I want this assurance. Yes, this functioning has to be done correctly. हे आज कित्याक जायना? Because तेंगे सॅलरी जी आहा, आज म्हाका स्वता हुंय काय तेंकाय भिरांत दिसता की ही जी सॅलरी कुमदाद हारीक वता.
ते केन्ना भायर मातले कित कोतले ही सरकारान फूल सॅलरी आपल्याचे घेवपाची गरज आहा तुमकोन नाही सीएम तुम दिराम घेताय दिरामाचेर सॅलरी कुमदादींचोन हम हारी कोताय सो हो दिराम जो आहा कुमदा दिवचो आनी तुमी ह्यो सॅलरीज तुम हारी करच्यो तेन्ना म्हाका स्वता हे स्टाफांक भर येतलो की दॅट वी बिलोंग टू द गव्हर्मेंट सो दीज आर द फ्यू पॉयंट्स दॅट आय वूड वॉन्ट टू क्लॅरिफाय आय एम नॉट गोईंग इन टू मोर डिटेल्स वेर सब स्टँडर्ड तें बिल्डींग जें आहा मोडोन पडपाचें आहा तें डॉक्युमेंटेशन जें आहाय तें सारक प्रिजर्व जाल्लें नाय तें डॉक्युमेंटेशन प्रिजर्व करपाचो प्लॅन सारको ना विथ एश्योरिंग की वर्क ऑर्डर केन्ना जातली ती सो ऑल दीज थिंग्स हॅज टू पुट इन प्लेस प्रायमरी what is the minister going to do before the 7th of August? What is he going to do before the end of monsoon? And what is he going to do before the start of the next assembly session? Yes. With whatever he has given commitments, I want execution answers to be seen here. Secondly, all the three Kumdad offices, all the three zones, the north zone, the central zone and the south zone, एक मिनिट put biometric things. एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता उलय 5 मिनिटां जावपा ना तुका कितले वेळ जाय तू कितले वेळ जाय मुगे उलयन मागीर नेक्स्ट उलयतले ना तुका कर पर्सन उलयता की हांव आन्सर यू I'll just finish mine. Yeah, okay. Secondly, म्हाका 5 मिनटं पुरो. ओके Second, secondly, हें जें आमी डिमॉलिशना लागून मेन्शन केलो स्ट्रक्चर एट मुंगूल immediate inquiry to be done into that particular matter call up and get this demolished हें जें उलयताय आमी हिंगा तें जावपा जाय and this action we would want to see before the 7th of August before the assembly session gets over हें one thing I think there should be an assurance and action should be there आनी मिनिस्टरागे डिमांड हुंच तो डेट म्हाका खबर ना बट जात जाल्यार ते डिमांडा तेणें सांगपाचें हे कॉलिंग एटेन्शनाचे जे मुंगूल डिमॉलिशन आहा तें डिमॉलिशनाचें तेणें कितें केलें तें डिमांड्स आहा त्या दिसा सांगचें आमकां थँक्यू स्पीकर सर येस श्री कार्लोस फेरेरा Honorable Speaker, this issue about South Goa Comunidades applies also for North Goa, but I will talk on South Goa because matters relating to South Goa. The information which I get from the components of South Goa Comunidad to Administrator Naman, and it's a very sad story if you have administrators absent. And administrator apparently is sometimes not in a condition to come. I don't have to spell out what are the reasons, but I think as the minister has said that required replacement will be done, it is better to be done. Code of Comunidades originally ashaloto, there was an appointment from amongst components who was being appointed as administrator. So amendment kela to appoint for a civil service officer to be appointed by the governor. That is what happened where these officers came and got appointed. And now the problem ki jata tenge salary fari korun Speaker sir, point of order. Calling attention on the specific officer आणि एकच demolition या दोनूच विषयाचेर म्हाका काय ना I'm talking of administrator appointment. नाही त्याने उलयता असताना कन्व्हेन्शनाचे तुम्ही कितें करतले आनी कितें हो सगळो विषय केलो Demand उलोवंक जाताले. That's the root cause. That's the root cause. नाही Need to do a root cause analysis root because cause calling attention घालपाचे तशें आसत ना the calling attention root cause कितून वाटले तो रूट कॉज त्या we have to कोमुदादीचो आसूं specifically शकता solve the matters root cause is that सर तो स्पेसिफिक त्या कोमुदादीक तो तिनूय कोमुदादी मिक्स करू नका तशें जाल्यार तू तिनूय कोमुदादीचेर उलयता मरे तू तेजेरूच उलय तुका घालपा जाल्यार तुवें तशेंच घालपाचें कॉलिंग एटेन्शन आमी काय नाका म्हटलेलें I'm speaking specifically. That's why it is on the specific officers of that central zone, south zone, and regarding the demolition, only on that. In fact, in my opening, I've stated that there is similar problem in North, but I'm focusing on South. I've said because the question is relating to South. That's what I'm doing. Yes. So I don't think that point of order is for me. But for he also, जाल्यार कित्याक सगळे तेच उलयत रावतले म्हणून हांवें सांगलें. But I think Honorable Chief Minister should look at the broader picture. Even what he may have said is something relating to all Goa. But I think that broader picture also may be looked at. Ask at the demand. Demand is there on Tuesday. We'll do that. In a demand, we'll bring that up. next week See, so my suggestion is that we need a full-time officer. A part-time ki jata to ye na pao na. Then he has got hearings. In his capacity, what he's doing, he has to do his work. When he comes here, he can't attend to work. Then notices come, court compliances come. He himself has to take up matters. Zaina, and then if he doesn't take prompt action, situation becomes irreversible for us. Because
you have these constructions coming up, they're becoming paka, and afterwards people come crying to us by saying that God modo yaile, and if you stop them in the beginning, I think immediate action is taken, that will happen. Even a replacement, Honorable Speaker, ek lakh kadlo, dusra gailo, I don't have a problem of that. But what about clearing of the files which are pending for so many years? I think some direction I think the government should give. Whoever is appointed new, and that should be done definitely, appointment of a new person, incumbent, but make sure that he dedicates at least 3 days of a week, if you're keeping him, holding additional charge, at least 3 days of a week, he should be available in the Comunidad Administration Office, because otherwise the administration officer and low kahate staff, they care not. What they want, they do. It's like a kingdom by themselves. And they don't, when the administrator comes, they hide it from him. And then they run riot in that office. So they are the ones who actually control that office. They do what they want, and everything works under the carpet over there. So my request is that first is replace that administrator. Number two is make sure that... एक मिनिट, सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाढायचं. 5 मिनिटं पुरं. 5 मिनिटं. 5 नाही, तो असं नाही. तू बोलतो. Bye. Second point is a time frame for him to make a list of the files, submit to you, and a time frame to complete also the staff ahate demarcate what are their areas. It should not be happening like this, where the Comunidad components come there, managing committee members, and they have to only run in circles. Blush. Yes, Shri Viresh Porkar. बोले 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 जा तो बस बोलो अच्छा विजय सर पॉइंट आसा स्पीकर सर, आता मंत्र्यान सांगला ते भशेन हे इश्यूज तुमी डिमांड्साक घेयात म्हणून, पूण म्हाका दिसता जे आमी कॉलिंग अटेन्शन मूव केलां, हे आय एग्री विथ द मिनिस्टर दॅट द इश्यू ऑल सेंटर्स अराउंड द एडमिनिस्ट्रेटर. आनी तो एडमिनिस्ट्रेटराक एडिशनल चार्ज आहा, ताका ताजे स्टाफाचेर कंट्रोल ना. आनी दोतोर काल्लुसान सांगला ते भशेन तो केन्ना केन्ना कंडिशनानूय नासता. कंडिशनान नासता म्हणल्यार तो सारको हाजेर आसता, तो फूल आसता सारको, तो सारको फूल आसता, फामाद तो फूल आहा म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मंत्र्यान फर्स्ट म्हणटा तें ताका रिप्लेसमेंट हांगाच आतां अनावन्स करप हें गरजेचें. दुसरें स्पीकर सर, ताजे खातीर खूब इश्यूज आहात. ते इश्यूज जर उलयतलो जाल्यार ते आनी खंय पावतले, ते आमी मागीर तुजे रेव्हेन्यू डिमांड्साचेर उलोवया. पूण इतलोच आय थिंक द फर्स्ट स्टेप टुडे विथ दीस कॉलिंग अटेन्शन ही कॅन डू इज टू रिप्लेस द एडमिनिस्ट्रेटर रायट नाव अँड डिक्लेअर इट. थँक्यू स्पीकर सर. श्री विरेश पोरकर. स्पीकर सर, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो खुबशे आमी पळयता की चडशे कडेन जी डेमोलिशन ऑर्डर आसतना पासून ते डेमोलिशन करिना. सेम हो मॅटर सेम आसा मंगूल मारगांव. आतां डिपार्टमेंट कित्याक फंक्शन, आतां रिप्लायन फक्त दिला तेंच्यांनी की त्या ऑफिसराक ट्रान्सफर करतले म्हणून, ताका दुसरे कडेन इमिजिएट ट्रान्सफर करतले. पण अजून पर्यंत कित्याक जावना. आतां स्पीकर सर, हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता, गेले सर हांव ताका सांगला इन्क्वायरी कर, आनी जर तो सांगता ते खरें आसत जाल्यार ताका आयजूच सस्पेंड कर. आयच्या आयज सांजचे पर्यंत सस्पेंड ऑर्डर ताकाय खबर आहा, काट सस्पेंड ताका फूल आहा. हांवें सांगलें ताका, हांवें इन्क्वायरी करपाक लायला आयजूच, आनी आयज सांजचे पर्यंत ताका जर खरें आसत ताका सस्पेंड कर म्हणून सांगलो. आज बिरेस्तार, आज ड्राय डे आसात, आज बिरेस्तार. मागीर तो फाल्यां चॅक करचो पडटलो अल्कोमिटर घालून. ना सगळे बिरेस्तार करना, सगळे बिरेस्तार चॅक कर आनी सस्पेंड कर ताका आयजूच. चल. He's from other department also. Suspend कर ताका. विरेश पोरकर. No, Suspend कर. he has got other department also basically. Continue करा. This is just actually additional charge what he has got. तेव्हाय तुझं सस्पेंड कर रे. So now henceforth whatever we do, we will have the administrator with full charge. So there will be no additional charge given to him. आनी कर ताका. नाही ताका ती पण एका जर खरें आसत ताका सस्पेंड कर. स्पीकर सर, सीएमान जानेवारी 18, 2023 स्टेटमेंट केल्लो, इनलिगल हाऊसेस ऑन गव्हर्मेंट अँड कोमुनिदाद लँड विल बी रायझन, सेज सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत. आतां हो स्टेटमेंट वर्स जावन गेलें, आतां वर्स जावन मायज जालें, तरी पूण अजून पर्यंत जो एक्शन करपाक जाय अजून पर्यंत एक्शन जायना. आतां एका डिपार्टमेंट कितलो जबाबदार आसा, मिनिस्टर म्हटल्यार मिनिस्टरान खंय ना खंय दखल घेवपाक जाय. समज ऑफिसर काम करिना, जे डिपार्टमेंटल ऑफिसर काम करिना, मिनिस्टरान इनवॉल्व जावपाक जाय. आनी ते डेमोलिशन ऑर्डर जे कोमुलदाद घेवन कोर्टान वचोन
ऑर्डर हाडटा आनी तेजेर एक्शन घेवपाक आयज डिपार्टमेंट हांगाच न्हू हांव मिनिस्टराक परत सांगता हांगाच न्हू Speaker, आनी sir, खूब कडेन this is one particular case which they are talking about as far as demolition, as far as administrator is concerned in the Comunidad land. पण हांव पर्टिक्युलरली हेजेरूच उलयतां पण बाकीच्याय केसी आसा बाकीचेय मॅटर आसा ते जाय जाल्यार हांव मिनिस्टराक दिता मिनिस्टरान एक्शन घेवची मग एवरी टायम आमी विधानसभेन आयकोन येता की एक्शन घेतले म्हणून मागीर फुडें एक्शन जायना सो हांगा जो आमचो गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड आसा हितून क्लियर कट बरयल्लें आसा की हेजे इनलिगल स्ट्रक्चर येवपाक जायना कोमुलदायेचे टोटल लॉ सगळे आसा पण ते पालनूच जायना आतां हितून आतां एवरी टायम आमी एक्शन घेवचें हेंच सांगता फुडें एक्शनूच जायना सो जो एक जालो ऑफिसराक सस्पेंड करपाचो सीएमान सांगला सस्पेंड करा म्हणून ऑफिसराक सस्पेंड करा दुसरो ऑफिसर येतलो आनी एक्शन जातली हेजे एश्युरन्स मिनिस्टरान घेवपाक जाय कशे भशेन हेजेर एक्शन डेमोलिशन जावपाक जाय जेन्ना पर्यंत डेमोलिशन जायना हो इशू असोच चालू उरतलो आनी सरकार म्हटल्यार डिपार्टमेंटान जितले ऑफिसर आसा तांकां स्ट्रिक्ट सांगपाक जाय हो प्रेशर घालता तो प्रेशर आयज अशें चालू आसा स्पीकर सर कोण प्रेशर घालता म्हणून थंय डेमोलिशन उरता आनीक कोण फोन मारता डेमोलिशन उरता अशें जावपाक जायना सीएमानी इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय जशें आतां इन्स्ट्रक्शन दिलें सस्पेंड करपाचो अशेंच इन्स्ट्रक्शन येवपाक जाय कोण फोन मारतालो तो कोणूय आसूं खंयचोय पॉलिटिशियन आसूं एक्शन जावपाक जाय येस ओके आनी वाडोय टायम 5 मिनटान वाडोय 1:10 जाले 10 मिनटं 10 मिनटं वाडले 5 मिनटं स्पीकर sir, हेजेरूच हांवें एक क्वेश्चन घातलेलो whether the Comunidad audits are carried out every year. म्हाका आन्सर दिल्ले की sir as per the article 466 of ना दुसरें हांवें एक विचारलें की number of demolition orders. तूं आसा उलयता Because just 2 points that I would add. I believe that you should take a clear stand on whatever demolition is mentioned in this. Secondly, je encroachment, especially on paddy fields, this is a serious issue. And je Wenzin Baban Sangala, I think the staff is without salary from April 2024. These are things that your government needs to understand. And that's the reason, Speaker, sir, we will have an administrator now full-time instead of having a part-time administrator. And then there will be a basically he'll be responsible, basically. Now they always say that we have got to go to our department, so it is half what they do. So we will have a full-time administrator now, and we will see that the new administrator, whoever we place, will be a more efficient one. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करतो These days.